Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. स्टार्ट करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आम्ही. सर्गीच्या बापा, या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तूं आमचो मोगाचो बापूय आनी तुका खूब आमचो हुस्को आसा. इतको तुका आमचो हुस्को आसा की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय आमचो मोग करपाक. आनी ह्या मोगान आमचो जेजू खुर्सार गेलो. आपणाचो मोग तेणेन त्या खुर्सार दाखयलो. जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता ह्या खुर्सा खातीर. तुवें त्या खुर्सार सगळे कबार केलाय त्या खातीर. आनी जेन्ना तूं बापाय लागीं गेलोय तेन्ना तुवें तुजो आत्मो आमच्या भितर धाडलोय आनी हो पवित्र आत्मो आमच्या भितर देव. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक तूं म्हाज्या ताळ्यातल्यान उलयतलो. हांगा सगळीं भाव भयणां जी येयली आनी तेंच्या भितर हो पवित्र आत्मो काम करता. ह्या वेळार हो पवित्र आत्मो तेंचे ओत्मीक कान ओपन करता आनी ओत्मीक दोळे ओपन करता दाखोवपाक देवाचे कूट. आनी आयज आमी शिकपाक येयल्या हांव क्रिस्तान कोण, क्रिस्तान हांव कोण. आनी भाव भयणांनो, आमी हे जाणा जावपाक जाय. आनी पवित्र आत्मा आमचे आयज दोळे ओपन करतलो. आनी पवित्र आत्म्या तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलय. ही आमी मागणी करता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. भाव भयणांनो, आमच्या तोंडान जायती पदवी आसा आनी आमची उतरां आमी सांबाळून उलोवंक जाय. गेल्या विकान आमी वोपार शिकलेली सर्गीचे राज म्हणजे वोपप आनी लुवप. आनी आमी भाव भयणांनो गेल्या संडे आमी पळयलेले पळय सगळे तयार करून दवरला. सगळे नितळ करून दवरला. बियो मारपाचो टायम जाल्लो आसा. आनी हेंच आमचें क्रिस्ताचें काम. आमी हांगर बियो वखपाक येयल्या. आनी ही सगळीं शेतां ही बरे काळीज आनी ह्या बऱ्या काळजान ह्यो बियो आमी वखपाक येयल्यो. आनी ह्या बऱ्या काळजान जेन्ना बी पडटली तेन्ना शुभांपीक ही देवाची बी हाडटली. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटकच भाव भयणांनो, फाटल्या दिसांनी कितें जालें, एक 2-3 टेस्टमनी घेता. पयल्यो स्टार्ट करच्या पयलीं सिस्टर शर्मिलाक आपयता. कित्याक एक भयण हांगर येताली, कॅन्सराची पिडा आसली. आनी जेन्ना हांगर येयली ती हे भयणीन तिचेर मागणें केल्लें. हांवें तुमकां पयलें सांगलेलें आहा, सिस्टर शर्मिलाचेर स्पेशल एनॉयंटींग. कॅन्सराचे तुमच्या ऑर्गनाचे कितें प्रॉब्लम आहा, भाव भयणांनो, विदावट फेल हे भयणी कडल्यान मागल्या बगर घरा वचनाका. आनी तुमी चिंती नाका देवान म्हाकाच मागलेलो आहा. देवान म्हाकाच मागलो ना, देवान हे भयणींनी मागलेल्या, देवान तुमकां मागलेल्या. कोण आपणाचें काळीज दाखयता ओपन करून ती महिमा पळयतली. पळय आमची एक भयण येयल्या प्रिसिला. हांगर कोणूय यूथ आहा तिच्या कडेन वचून उलया. देवाचें उतर दिता ती. चिंती नाका भाव भयणांनो, हांवूच हांगर एकलो एनॉयंटेड म्हणून. देवान सगल्यांक एकल्याक मागणी दिल्ली आनी तेंच आमी शिकपाक येयल्या. हू एम आय इन क्रायस्ट. हांव जेजू क्रिस्तान कोण. जेन्ना आमकां हें कोण येतलें भाव भयणांनो तेन्ना सगळें तुमचें कितें भितर आहा तें तुमकां मेवतलें. कांयच देवान तुमकां उणें धरूंक ना. आनी भयण तुमकां ती टेस्टमनी दितली हे भयणीची. ती दुसरी भयण आमची मारी जाले पळय आतां सारकी फिट स्ट्रॉंग जाल्या. तेच्या आंगान सिस्ट आसलो. जेन्ना सिस्टरीन मागणें केलें सिस्ट डिजपियर जालें. म्हणटकूच फाटीं रावनाका भाव भयणांनो, या फुडें. आमकांय जाय देवाची महिमा तुमी पळयलेली तुमच्या लायफान. आमकांय जाय तुमी हांगर येवन पेकोणी घेवन तुमची घरा गेली. कित्याक देवाची मागणी ह्या जाग्याचेर आहा. आमी उलयल्या देवाची मागणी ह्या जाग्याचेर आहा म्हणून. आनी हे भाव भयणांनो, हें सगळें बांदून येयलां तें पळयलें देवाची मागणी. आमकां दिसलें मातशें उणें पडलें आनीक एक्सटेंड केलें देवाची मागणी.
देव दिता विजडम कर केलें कांय उणें पडचें ना भाव भयणानो. देव करतलो कितें करूंक जाय पळय तो आमी ताका कांयच दिवपाक जाय आमचें पीक तो दितलो. म्हणटो ती भयण आपणाची सांगतली टेस्टमनी तुमकां आनी मागीर ब्रदर आमचो आलेक्स सांगतलो आपणाची टेस्टमनी कितें जालें पळय तें आनी मातशें नियाळ दिवन आयका भाव भयणानो. जेन्ना टेस्टमनी आयकता हांव तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा रोमन्स 10:17 भावार्थ येता आयकोन आनी आयकोन देवाचें उतर. देवाच्या उतरान विक्ट्री मेवल्या पळय ती सांगता आमी कोणाक सांगलें आनी विक्ट्री मेवल्या पळय ती सांगना. देवाच्या उतरान आमकां सुटका मेवता. देवाचें उतर सांगता तूं 100 जाणां जातलोय आनी 100 तुका सुटका मेवतली. 100 जाण असो देवाचें उतर आनी ह्या 100 आमकां सुटका मेवता. व्हेरी सिंपल आहा भाव भयणानो. आमी चिंता म्हाजे मेहनतीन म्हाका कितें मेवतलें ना. देवान ऑलरेडी करून दवरला तें तूं आपणायता. ग्रेस म्हणजे देवान कितें करून दवरला, कृपा म्हणजे देवान कितें करून दवरला, फेथ म्हणजे हांव तें आपणायता. आमचें क्रिस्तांवाचें काम फकत आपणावपाक बोजो घालपाक येवंक ना भाव भयणानो. आमी तुजो बोजो लायट करपाक येयला. तुमचें वजन देवान सांगलां हाड आनी म्हाका दी. आमी तें करपाक येयला. आमी कंडिशन घालपाक येना. तूं हांगर मोबायल फोन उखल, तुका फोन येता तूं फोन उखल, तूं कितें कर. आमी कंडिशन घालपाचें ना भाव भयणानो. कित्याक देव त्याच टायमार तुजेशीं उलयतलो. तूं कान दिवन तुजें ओपन दवर आनी देवाचें उतर आयक त्याच टायमार तुजी पेपणी तुका मेळटली. हो भाव हो पळय हांगर येयलो पळय तो ताका सारकें उबें रावंक जाय नासलें. त्रास जाताले ताका. आतांच सांगतालो आमकां भायर ब्रदर आतां आपणाक त्रास जायना. आतां आपूण कितको वगत उबो रावंक शकता. देवाच्या उतराक पडली. आमी मागलें म्हणून तुजें कांय जावना. देवाच्या उतराक पडली ही भयण सांगतली. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Actually, ना ती बायली कांयच यो म्हणून सांगलेली बट आय डोंट नो पावोंक ना. ती येतली ती आपूण सांगतली. नॉट दीस संडे त्याच्या पयलींचो संडे शी वॉज डायग्नोज्ड विथ ब्रेस्ट कॅन्सर. ब्रदरान सांगलें मागणें कर म्हणून. पयलें देवाचें उतर आयकलेलें ती येयली मागणें सिस्टर मागणें कर म्हणून. कांय ना व्हडलेशें मागणें जस्ट हात धरून मागणें केलें आनी तेदेच वखदां तेणें म्हाका सांगलें सिस्टर आपल्याक दिसलें की तें भायर सोरोन गेलें आंगांतलें. आय एम हिल्ड ओगी तेचीं उतरां. तेक सांगलें बिलीव तुजो भावार्थ आनी म्हाजो भावार्थ ह्या देवाच्या उतरान मिक्स कोत्ता तेन्ना मिलाग्र घडोवन येता. उपरांत तिका हांवें फकत 2 स्क्रिप्चर दिले म्हणपाक. 1 Peter 2:24 By the wounds of Jesus I am already healed. And in the next scripture, mountains melt like wax in the presence of the Lord. Psalms 97:5. दोनों स्क्रिप्चर एवरी डे म्हूण आनी 7 month. सो लास्ट विकान तिणें म्हाका फोन केलो एका विकाची खबर. सिस्टर म्हणूंक लागली आपूण डॉक्टराच्या फुड्यान गेलेली. एक बायोप्सी रिपोर्ट फर्स्ट टायम धाडलेलो. त्या रिपोर्ट बरें नासलें सारकें आपणाचें. आतां सेकंड बायोप्सी रिपोर्ट येयला आनी रिपोर्ट सगळें नॉर्मल आहा. थँक यू जीसस. एकूच रिपोर्ट म्हणूंक लागली उरला. एकूच आनी कसलें सॅम्पल धाडलेलें आहा. एकूच टेस्ट कर म्हणला. सो तिका सांगलें बिलीव देवान ऑलरेडी तुका दाखोवन दिलां. यू बिलीव दॅट यू आर ऑलरेडी हिल्ड. मोगाच्या भावा भयणांनो कांयच न्हू फकत देवाचें उतर जें काम करता तितलेंच. पूण तें देवाचें उतर घडोवन येवंक भावार्थ इतलोच जावो. फेथ ऑफ अ मास्टर्ड सीड. से टू द माउंटन म्हणलां. से टू द माउंटन नॉट प्रे. से टू द माउंटन. तूं त्या दोंगरा कडेन उलय.
दोंगोर कहलो कहली पिडा कहले दुयेंस उलय हुकूम घाल कित्याक तुज्या उतरांक पोदवी हा आनी तें घोरान येता. थँक्यू जीसस. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, माझी एक टेस्टिमनी हा. Based on in the month of May, हांगासो 2 रिट्रीट जाल्ले, 2 सेशनां जाल्ली यूथ रिट्रीट. तुमी चडशी अटेंड जाल्ली आसतली तेका. त्या सेकंड सेशनान सिस्टर नेरिसान टेस्टिमनी दिल्ली रिगार्डिंग हर सन that who has met with an accident. So, brother and म्हाका तो YouTube सदांच तो म्हाका फॉरवर्ड करता हेचेर आनी I was watching that. आयकोता I got stuck at one place where she said Instagram ID that her चेड्याची Instagram ID आली life is short. So I got stuck over there. तिथे कितें पयलें उलयलां तेचेर आयकत गेलो पण ते आयडीचे हें आयकोना फुडें I could not proceed further because same type of incident happened 5 years ago. The same type of same circumstances. My son is also expired. His ID was also lifeless danger. So it was going around in my mind every now and then that day. So next day, the दुसऱ्या दिसा सकाळी around 11 o'clock आमच्या चेड्यान पार्सल ऑर्डर केलें. ऑनलायन पार्सल आतां ऑर्डर करतात म्हणटात ते पार्सल येयलें. आमचे चेडूं आहा तेणेन तें घेतलें आनी व्हरून दवरलें भितर. आय वॉज दे इनसायड. ब्रेक शिफ्टाचेर तो दनपारां येयले उपरांत तें पार्सल तेणें ओपन केलें. पार्सल ओपन करून पळय जाल्यार म्हणजे मिसिसीन सांगलें तुवें पळयलां हांवें तेचेर कितें बरयल्लें आहा तें. म्हणलें हांवें पळोवंक ना, हांवें ओपन करूंक ना. म्हणलें पळय पार्सल घेवन येयलें पण ब्युटिफूल टी शर्ट आहा आनी तेतूर बारीक अक्षरांनी बरयल्लें आहा डेथ इज ब्युटिफूल. तें वाचिना फुडें I got goosebumps. हांवें तेका आपोवन हाडलो. बॉस हें पार्सल म्हणजे टी शर्ट तुवें कित्याक म्हणून ऑर्डर केलें तूं सांग म्हणलें म्हाका तुजें रिजन कितें. टी शर्ट बरें दिसता म्हणून आपणें ऑर्डर केलां आनी वॉट अबाउट द वर्डिंग्स म्हणलें तेचे स्थितीच दिवंक ना म्हणूंक लागलो की ते वर्डिंग्स कितें आहा पळय ते. सो दीस इज द वे हाव द डेवल इज ट्रायंग टू एंटर. म्हाका झक्कर उगडा आशिल्लो जॉन 10:10 द थीव्स कम टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय आय हॅव कम टू गिव यू लायफ इन एबंडन्स. हांवें तेका हाडलो बसयलो आनी बेज ऑन दीस ओन्ली स्क्रिप्चर हांवें तेका जाता तितली म्हाजे भाशेन समजुणी दिली आनी दॅट इवनिंग ओन्ली तेणें तें सोमतें म्हणजे आमचें उलोवप जायना फुडें सोमतें तेणें तें रिटर्न घातलें. सो बाय एनदर 1-2 hours तो येयलो आनी तें घेवन गेलो. सो म्हाजें सांगणें आहा की तुमी जण एकल्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांचेर नदर दवरपाची. इन अ सेन्स एक्टिविटीज आमकां तेंच्यो खबर आसता. ह्यो हिडन एक्टिविटीज आसतात. नेम्स वर्डिंग्स आमकां ही नॉर्मली पळोवंक गेल्यार ती कांय न्हू खंय दिसतात. ती कितें सांग ती वर्डिंग्स आमी जशें मागणी 4-5 जाणां एकठांय जावन मागणें करता तेन्ना देव आयकता म्हणटा तशी ती तसली नाका जाल्ली वर्डिंग्स पासून हय 4-5 जाणां वाचली म्हणटच द स्ट्रेंजर्स बिकम्स हॅपी. इट कम्स इन टू एक्टीव. सो तें जालें तो गेलो. आफ्टर 2 days अरावंड 7 o'clock इवनिंग शिफ्टीक कामाक वयतालो. म्हाका कॉल केला आनी म्हणूंक लागलो डॅडा मातशें ती हेचें ऑटो शॉप आहा तेचेर वचोन 2 मिरर घेवन येशी बायकीचे. हांवें म्हणलें कितें जालें रे. फुडल्यांतल्यान म्हणलो गाडी येयली ठा करून मिरराचेर मारली म्हणलें गेली आनी आरसो म्हणलो फुटलो सगळो. हांवें म्हणलें तुका कितें जालां. आपणाक कांयच सांगना हांव बसलां थिसर हा म्हणलो. सांगपाचें म्हणल्यार ताका हांवें स्क्रिप्चर दिलो आय हॅव अ बॉडी ऑफ क्रायस्ट आय हॅव अ मायंड ऑफ क्रायस्ट
नो सेटन सेन हॅज अ पावर मी इतलें सांग ताका म्हूण म्हणलेलें एवरीडे. आनी हांव जावं म्हाज्या मागण्यांनी ताका धरतलो सांगपाचें म्हटल्यार ग्लोरी टू द गॉड. कित्याक हें तर तेणें ताका ते टी शर्ट तर आमी रिटर्न करूंक नासलें आनी तें तर कॅन्सील करूंक नासलें. समथींग वर्स कुड हॅव हॅपन 100%. कित्याक सांगता ब्रादर रेमनान टेस्टमनी दिल्ली ती म्हाका उगडास जाल्ली. कित्याक हांव तेचे ट्यूब वाचता पळय ना ही सेड ह्यो दिसत्याकाय तशी गाडी तेंकोन गेली पूण कांयच जावना. आपूण आसलो तसो आसलो. सो तें स्ट्रायक जालें म्हाका आनी आय गीव ग्लोरी टू थंयसरूच हांगासर शेतान आसलो हांव. आमचें शेतूय हांव केन्नाय वयता थंयसर. सो आय वॉज शॉक आनी आय टेल यू द ट्रूथ. देवाक आर्गां दिली आनी जेजूक आर्गां दिली. कित्याक ही वॉज सेफ बिकॉज ऑफ द गॉड, बिकॉज ऑफ द वर्ड, दॅट ओन्ली वर्ड दॅट आय कूड हॅव गिवन. ताका लागून तुमी जी आवय बापूय आहा आनी तुमची भुरगीं आहा मातशी चोत रावतले. नॉर्मली चड करून वर्डिंग्साचेर कित्याक आतांच्या जनरेशनाक ते पडलेले ना. दॅट इज ब्युटिफूल. बरें दिसता आयकोपाक. रियलिटी खबर ना म्हणटच आमी उतरान तरी हांव जाल्यार तांकां तरी समजावंक जाय. आनी हॅव टू ट्राय एंड गेट दॅम टू द वर्ड. ही बारीक बारीक समजणी तांकां दिवन तांकां उतर तुमी जे सांगातात जशी तुमी एकठांय आहात तरी तुमकां कोणूय तर ही दिसली वचून भायल्यान फॉगेट अबाउट युअर चिल्ड्रन. अशी तुमच्या बाराबरच्या फ्रेंडाची भुरगीं आहात अशी तुमकां वर्डिंग्साचेर बी कितें दिसलें जाल्यार मिनिस्टर देन सांग तांकां समजणी दियात. इट वील हेल्प. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. ओके वन मोर थिंग. आतां तेजो फ्रेंड आहा ह्यो तेजो फ्रेंड आहा आनी हे इन्सिडेंट जाल्या उपरांत एक 2-3 दिसांनी तो आमगेर येयल्लो आनी येयलो म्हणटच म्हाज्या फुड्यान येयलो उलयलो चक्कर म्हाका तेच्या टी शर्टाचेर नदर गेली. ही वॉज हॅवींग वन मोर टी शर्ट तेचेर बरयल्लें आय एम लॉस्ट इन द मावंटन. आनी ताका विचारलें वॉट तुजें हेचो मिनींग कितें लॉस्ट इन द मावंटन. गॉड लॉर्ड सेड एवरी मावंटन वील वेट बिफोर मी. ताका सांगलें समजणी दिली आपूण जाणा तें आनी म्हणून तो गेलो. कित्याक हांवें ताका चड प्रेशर करूंक ना. कित्याक सांग दुसऱ्याचो भुरगो म्हाजे कडेन बरो उलयता म्हाजे कडेन उलयता त्या प्रमाणे ताका हांवें समजणी दिवन गेली. आफ्टर 4 days ही मेट वीथ एन एक्सिडेंट. ताका सांग नेक्स्ट डे हीज फादर ऑल्सो केम टू मी. ही वॉज सेईंग दॅट तुवें तें हें सांगलें हांवें सांगलां पूण तेणें आयकोंक जाय. तेणें तर मनान घेतलां. दॅट मिन्स ही हॅज कॅन्सील. तेणें तर मनान घेवना. ही मेट वीथ एन एक्सिडेंट. फेस इज सारकें फ्रॅक्चर ग्रासीस जातले ताका ते काल ताच्या ट्युजडे ऑपरेशन जालां बट शी इज फायन ना. ते सांग वी हॅड द प्रेयर ऑन हीम. आय हॅड अ प्रेयर ऑन हीम. देवाचे कृपेन तो बरो. हांवें ताका सांगलें ब्रदराक मेसेज घातली दॅट हीज ऑपरेशन सर्जरी इज डे ऑन ट्युजडे. रिटर्न मेसेज घातली बरादन वी बिलीव दॅट ही इज फायन. दॅट्स इज when we believe that he is fine, that means he is fine. Thank you, Jesus. Praise Jesus. प्लीज गॉड. बाब हेडालो ही सिस्टर नेरिसा हांगर येवन जेन्ना टेस्टमनी दिल्ली तेसा हांव नको तुमी पळयला ना. हांव तेसा हांगर भरपूर रडलो. कित्याक आमकां खबर आहा उतरान कितकी पदवी आहा पळय ती. आनी एकदां आमी किरकोळ कोत्ता उतर. आनी ह्या ब्रदरान त्या दिसा देवाचें उतर ताका सुजमणी आसली म्हणून तेणें आपणाच्या चेड्या वयले लायफाचेर जें आसलें तें काडून उडयलें. मातशी तुमचें मन धरा भावा भयणानो. दुसऱ्या दिसा मागीर हांवें सिस्टर नॅरिसाक तिजी केस जाल्या उपरांत हांवें सिस्टर नॅरिसाक फोन केलो. हांवें म्हणलें तुका खबर आहा तुज्या टेस्टमनीन कितें केलां पळय तें. एक जीव वाचयलो. त्या दिसा ताणें कान दिवन आयकोंक नासलें जाल्यार तो अशेंच सोडपाचो. ताणें आयकलें तेजें मन देवान थंयसर थीर केलें. त्या जाग्याचेर ताका थांबयलो. तूं नियाळ कर. तूं पळय भाव भयणांक गरज आहा पळोवपाक. टी शर्ट घालता अंडरटेकर आनी तो आनी तेजें हय दाखयता आनी आमी एग्री जाता. एग्री जालो अंडरटेकरूच जातलो. उगडास दवरा भाव भयणांक मातशें
शिथीर दवरा कसली भुरगीं आपणाचो टी शर्टां घालता कसले उतरां तेंचेर आसा कित्याक एग्री जालोय देवाचें उतर म्हणटा इफ टू अग्री ऑन एनीथींग इट शॅल बी डन बाय माय फादर इफ इट इज नॉट डन बाय द फादर इट विल बी डन बाय द इवल वन इफ यू अग्री टू हीज वर्ड देर आर टू टायप्स ऑफ वर्ड दोन भाशेची उतरां आहा एक देवाचें उतर आहा एक देवासराचें उतर आहा खंयच्याय उतराक एग्री जालोय प्रिंसिपल तो सोत्राय दवरा भाव भयणांनो मातशें आमचो रिक्वेस्ट तुमकां स्पेशली कोणाक भुरगीं आहा पळय तांकां तुमच्यो आयडी भुरग्यांच्यो चॅक करा कितें उतरां उलयतात मातशी नियाळ दवरा तुका दिसतलें हें उतरां कांय पदवी ना हें उतर घडोवन येतलें भी ती तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरल्या ही केन्ना ना केन्ना घडोवन येतली म्हणजे येतली नाजाल्यार तुवें ती कॅन्सल तरी करपाक जाय न्हिदोंक वयच्या पयलीं जेजो आयज हांव आयच्या दिसाक रॉंग उतरां उलयल्यां ती सगळीं कॅन्सल करता कॅन्सल तरी करपाक जाय जेजूच्या नांवान हे व्हेरी इम्पॉर्टंट भाव भयणांनी ताका लागून गेल्या संडे दीस म्हाका हांव विसरलो टिचिंगाचेर म्हाजो फोकस आसलो आनी हांव गेल्या संडे आनी ह्या एका म्हटल्यार ब्रदर तूं मातसो प्लीज यो आनी तुजी टेस्टमनी दी कित्याक धाकट्या भुरग्यांक हेल्प जातलें आनी ह्या आयज ताणें टेस्टमनी दिल्या पळय ती आनी जायत्या भुरग्यांक हेल्प करतली इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो आमी ह्यो टेस्टमनी दिवपाक प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीजस भाव भयणांनो आयजच्या टॉपिकाचेर आमी येवया आनी आयजचो टॉपीक भाव भयणांनो व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हांव स्टार्ट करता म्हाजी आयडेंटिटी हांव कोण म्हाजी आयडेंटिटी आय एम रेमंड डिसूजा म्हाजें नांव रेमंड डिसूजा म्हाका तर कोणूय वळखतलो जाल्यार म्हणटलो रेमंड डिसूजा म्हाजें प्रोफेशन कितें आय एम अ पुलीस ऑफिसर म्हणटकच म्हाजें सेकेंड आयडेंटिटी इज माय दॅट आय एम अ पुलीस ऑफिसर इफ आय एम ऑन द ड्रेस आनी हांवें तो रात हो केलो ट्रॅफीक सिग्नलाचेर आहा जाल्यार ते सायडीन येता ते सगळे लोक थंयसर उबे रावतले ते वयच्यान कित्याक तांकां खबर आहा म्हाका थंयसर रावल्या उपरांत म्हाका ती पदवी देवान दिल्ली वयच्यान फुडें ते कित्याक ती पदवी म्हाका देवान दिल्ली ताका लागून इम्पॉर्टंट भावा भयणांनो जेजू क्रिस्तान आमी कोण जेजू क्रिस्तान म्हाजी आयडेंटिटी कितें संवसारान म्हाजी आयडेंटिटी म्हाका खबर आहा म्हाजीशी नितकी प्रॉपर्टी आहा म्हाजीशी नितकी कांकणां आहा म्हाजीशी नितके भांगर आहा सगळ्यांक खबर आहा पूण जेजू क्रिस्तान म्हाजी आयडेंटिटी कितें हें कोणाक खबर ना आनी तुका खबर ना जाल्यार तूं आपणाक शकना तुका तर खबर ना जाल्यार तूं आपणाक शिकचो ना ताका लागून जेजू क्रिस्तान म्हाजी आयडेंटिटी खबर आसपाक जाय ताका लागून भाव भयणांनो मातशें आमी नियाळ दवरुया व्हेरी इम्पॉर्टंट टिचींग सगळी टिचिंगां इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो पूण हें आमकां टिचींग इम्पॉर्टंट कित्याक हांव जेजू क्रिस्तान कोण तें म्हाका खबर आसपाक जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव जेजू क्रिस्तान कोण म्हाका खबर ना हांव जेजू क्रिस्तान कोण पळय तो नाजाल्यार आनीक तो कोणाचें चिंता प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीजस तुमचो भावार्थ पळयलाय तुमी तांकां त्रास खूब आहा येवपाक पूण घेवन येता ताका भावार्थ तो आनी देवाचेर कोण भावार्थ धरता तो कंप्लीट रिस्टोर जातलो ताका लागून आमी भावार्थ धरूंक जाय भाव भयणांनो फिजिकलान म्हाज्या कुडीन कितें जातलें तें पळोवपाची गरज ना ताका लागून तूं जेजू क्रिस्तान कोण पळयतो तो तुका खबर आहा नाजाल्यार व्हरती तुजी कामां सगळ्यांक आमकां भाव भयणांनो आयडेंटिटी आहा फर्स्ट आयडेंटिटी वेदर आय एम अ मॅन ऑर अ वुमन ह्या संवसारान जेन्ना तूं येताय पळय तेन्ना तूं दादलो म्हणून येताय काय बायल म्हणून येताय हो ही तुजी पयली आयडेंटिटी फर्स्ट आयडेंटिटी तुजी जेन्ना आवयच्या कुशव्यांतल्यान भायर सरताय तुजी आयडेंटिटी कळटा वेदर यू आर अ मॅन ऑर अ वुमन दादलो काय बाय ही पयली आयडेंटिटी आनी पयली आयडेंटिटी भाव भयणांनो म्हाजी मरोसर चेंज जायना म्हाजी पयली आयडेंटिटी हांव मरोसर चेंज जायना
हांव दादलो काय बायल पळय ती हांव मोरोसो चेंज जायना आनी केन्ना जावची ना. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. पयली म्हाजी आयडेंटिटी जेजू क्रिस्तान. पयली हांव जेजू क्रिस्तान जेन्ना हांव येता तेन्ना हांगा देवाचें उतर म्हणटा, आय एम अ बॉर्न अगेन. आय एम बॉर्न अगेन. 1 Peter 1:23, having been born again, not of a corruptible seed, but an incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Praise God. Put the second slide. Sister was among I No. Surakshit. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. तोच तुमचो बाप. तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिला. ओ सोब जिवो आनी सदांच जिवो उरतलो. भाव भयणानो, त्या दिसा फ्रायड्या दीस हांव म्हाजे इंग्लीश बायबल क्लासीन म्हाजे सद्या इंग्लीश बायबल क्लासीन टॉपीक हा द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याचे मिनिस्ट्रीचेर म्हाजो टॉपीक चालू हा. आनी हे पवित्र आत्म्याच्या मिनिस्ट्रीचेर जेन्ना म्हाजो टॉपीक चालू आहलो तेन्ना देव म्हाजेशीन उलयलो आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका एक रेवलेशन दिलें. आनी तें रेवलेशन हांवें म्हाज्या इंग्लीश बायबल क्लासीन शेअर केलां. कोण नासलो पळय तेंच्या खातीर हांव पुतून शेअर करता. देवान म्हाका सांगलें, बॉर्न अगेन म्हणजे कितें. कितक्या जाणांनी बॉर्न अगेन हें उतर आयकलां? हात वयर काडा. कितक्या जाणांनी बॉर्न अगेन हें उतर आयकलां पळय तें पळय. कितक्या जाणांनी आयकोंक ना पळय तें पळय. कितक्या जाणांनी आयकोंक ना तें पळय. कित्याक हें उतर उचारिना आमी. हें उतर आमी उचारिना. हांव नवी रचना हें उतर हांव उचारिना. कित्याक उचारिना? कित्याक आमकां सांगूंक ना. आमकां सांगलां पळय तेंच आमी उचारतले. तूं भुरग्यांक गायेन शिकय, ते गायेच चोवतले. तूं भुरग्यांक देवाचें उतर शिकय, देवाचें उतरूच उलयतले. शिकयलां पळय तेंच उलयतले. पूण तर म्हाका सांगोंक ना पयलें म्हाजें मूळ जेन्ना हांव जेजून येता पळय तेन्ना, नाजाल्यार हांव शेणलोलो. आनी तेका लागून भाव भयणानो, आमी हांगर येता बारीकसाणेन देवाचें उतर शिकपाक. To learn the word of God in detail, the minute details of the word of God. बारीकसाणेन देवाचें उतर शिकपाक भाव भयणानो आमी हांगर येता. म्हाका कोणाक क्रिटिसायज करपाची म्हाजो तें म्हाजें इंटेंशन ना भाव भयणानो. पूण सोच सांगूंक जाय. हें तर तुका खबर ना, तूं नवी रचना जालें म्हणून. आनी देवान म्हाका जेजून म्हाका दाखोवन दिलें नवी रचना म्हणजे कितें पळय तें. नवी रचना म्हणजे कितें पळय तें देवान म्हाका दाखोवन दिलें. जेन्ना आदावान रचलो, सिस्टर जेनेसिसाचेर वच. जेन्ना देवान रचलो पयलें जेनेसीस 1:26 म्हणटा. जेनेसीस 1:26 म्हणटा. कितें म्हणटा पळय सिस्टर? देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सोदपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तद्दोनीपण चलोवं. देवान म्हटलें, गॉड सेड, लेट अस क्रिएट मॅन इन हिज लायकनेस एंड इमेज. देवान म्हटलें मनशाक आपणा भाशेन रचुया. आपणा भाशेन रचुया. कसो? पयलें म्हटलें, उलयलो, वर्ड उतर उजार केलो. आनी मागीर कितें केलें? जेनेसीस 2:7 म्हणटा, देवान मातयेन हात घातलो आनी मातयेक आकार दिलो, आपणाचो स्वास तेच्या भितर घातलो आनी मनीस जिवो प्राणी जालो. म्हणटकूच पयलो आदाम कसो जल्मलो? उतरान. आख्खो संवसार देवान कसो रचलो? उतर उलोवन. दुसरो आदाम जेजू, कसो जल्मलो?
दुसरो आदाव जेजू कसो जल्मलो? कसो जल्मलो? दुसरो मारयेच्या कुशव्यान जल्म घेतलो कसो? पवित्र आत्म्यान कितें म्हटलें? जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. दुसरो आदाव कसो जल्मलो? जेजू कसो जल्मलो? उतरा प्रमाणे. बापायची बी उतर, बापायची बी उतर, आणि ती बी मारयेचे कुशव्यान वयता आणि थंयसर एक नवी रचना तयार जाता. नवी रचना हांगर मारयेच्या कुशव्यान वयता. उतरान भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्तान जोझफाची सीड घेवंक नासली मारी प्रेग्नंट जावपाक. बापायच्या उतरान देवाचे उतर म्हणटा की मारयेन म्हटलें जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे, तेन्ना ती गर्भेस जाली. देवाचे उतर म्हणटा. पयलो आदाव उतरान जालो, दुसरो आदाव उतरान जल्मलो. आतां आमी तिसरे, आमी सगळे तिसरे. आदाव आनी ईव आमी सगळीं तिसरी. आमी कशी पुनर्जीवन जावपाक जाय? आमी पुनर्जीवन जाता कशी जावपाक जाय? देवाचें उतर सांगता, देवाच्या उतरां बियेन देवाच्या जो पयलो आदावा भाशेन तूं जल्मलोय, दुसरो आदाव तसोच जल्मलो जेजू क्रिस्त. आतां आमी तिसरी. तिसरी म्हणजे कंप्लीट. फादर, सन एंड द होली स्पिरिट कंप्लीट. रिक्षा. हांव एक दीस असोच उलयतालो म्हाज्या भुरग्यां बारी, आनी हांवें बायलेक सांगलें, ना म्हाज्या भुरग्यांचेर आड उलयनाकाय म्हटलें. तो रिक्षा म्हटलें 3 टायरांचो, 3 भुरगीं म्हाजी. बाप, पूत, पवित्र आत्मा. 3 म्हणजे कंप्लीट भाव भयणांनो. पयलो आदाव जल्मलो देवाच्या उतरान, दुसरो आदाव जल्मलो देवाच्या उतरान. आतां आमी तिसरी सगळीं भाव भयणां आमी देवाच्या उतरानूच जल्मोंक जाय, तेन्ना नवी रचना जाता. देवाच्या उतरान जल्मताय तेन्ना नवी रचना जाता. भाव भयणांनो, हे उगडास जर देवाचें उतर सांगता, हांव सांगना, देवाचें उतर सांगता. आनी हांव देवाचें उतर उलयता पळय तेंच तुका सांगता. जॉन 3 वच. आतां हें उतर आमी कित्याक उच्चारिना तें आमकां विचारुया आमी. जॉन 3 सिस्टर 5 वर्स. जेजून प्रतिपाल केलो, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, उदका आनी आत्म्यातां जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. कितक्या जाणां हांगा देवाच्या राज्यांत भितर सरपाक जाय? चावी की टू द किंगडम ऑफ गॉड. बरोय, की टू द किंगडम ऑफ गॉड. जॉन 3:5. की टू द किंगडम ऑफ गॉड. जॉन 3:5. जेजू सांगता ही उतरां जेजूची. जेजू कोण? जेजूजान आसा ती एकूच वाट ह्या राज्यान भितर सरपाक. ह्या राज्यान भितर सरपाक एकूच वाट तो तुका सांगता, तो आमकां सांगता सगळ्यांक. आनी ही वाट तो सांगता, ही एकूच वाट आहा पळय ती उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तूं भितर सरोंक शकता. नवी रचना. आमी हे कित्याक उजार करिनात भाव भयणांनो? हे उतर उजार करिनाय तूं, नाल्यार तूं देवाचें उतर नाकारलें. जेजून सांगलां पळय तें तुवें उतर नाकारलें. हांव नको, कित्याक लागून आमी हें उतर उजार करिना? देवान सांगलां आनी ताका लागून पयले हांवें सगळ्यांक हांगर बरयलां. फर्स्ट, आय एम अ बॉर्न अगेन. बॉर्न अगेन म्हणजे देवाच्या उतरान जसो आदाव, पयलो आदाव जालो, दुसरो आदाव जालो, आतां हांव तिसरो आदाव, तिसरी ईव. हांव जेजूच्या उतरान हांव जल्मता. 3 म्हणजे कंप्लीट. बिब्लिकली 3 मिनट्स कंप्लीट. आनी कांय उरोंक ना पेंडींग. तूं कितकी पातकां कर, तूं मर्डर कर, कितेंय कर, देवाक तर तुवें आपणायलाय
तेजे बियेन सान तो तूं जल्मलाय नाल्यार सर तुका फावो जातलो हे देवाचें उतर सांग. कित्याक आमी जल्माच्या आदी आमच्या पातकांच्या फारीकपण ताणें केलां ऑलरेडी. आमी जल्मोंक पासून नासली 2000 वर्सां पयलीं तो येवन मेला आनी तो म्हणटा आपूण तुमच्या पातकांचो सोडवंडा. आय हॅव सेव्ड यू फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ सीन. पयली चावी भाव भयणांनो देवाच्या राज्यान भितर सरपाक जॉन 3:5. You have to be born of the water. Water also represent the word of God. देवाच्या उतरान तुका धुवपाक जाव सारको. काळीस तुजें नितळ जावपाक जाय. मागीर तुवें म्हणूंक जाय जेजू तुजान आसा म्हाजो सोमी दोनी सोरवंडार. तेका लागून ते म्हणटा आमी वॉटर बॅप्टिजम. वॉटर बॅप्टिजम म्हणजे कितें? जेन्ना तुका धुता ही आउटवर्ड सायन. ही आउटवर्ड सायन तुका तुजे माथे धुता जावन थोड्या डिनॉमिनेशनांनी बुडोवन काडटा. इट्स अ आउटवर्ड सायन फॉर अ इनवर्ड क्रिएशन. आउटवर्ड सायन ही पूण मेन म्हणटा पळय ती देवाच्या उतरान पयले तुजें साफ जावपाक जावं. तूं देवाचें उतर घेवन तूं साफ जावपाक जाय. ती आउटवर्ड सायन इज वन सायन. बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द वर्ड ऑफ गॉड. मारयेन म्हटलें जावनी तुज्या उतरा प्रमाण. मारयेन म्हटलें लूक 1:46 तुजान आसा म्हाजो सोमी दोनी आनी म्हाजो सोरोंडा. मारयेन म्हटलें म्हाजे पूत सांगता तितकेंय करा. वाट दाखयली. वाट चलपाचें आतां काम आमचें. आमच्यो वाटो चुकल्या भाव भयणांनो. बारीक बारीक आनी पायणी सोदतात आमी. हो हायवे केला शेतांतल्यान वाटो करूंक सोदतात आनी शॉर्टकट मारूंक सोदतात. देव म्हणटा आपणाची उतर तुज्या काळजान आसपाक जाय. आनी भाव भयणांनो कितकीं जाणां आमी देवाचें उतर डेली घेता आनी आमी तें खाता. The word of God is the living bread. आमी कितकीं जाणां देवाचें उतर घेता आनी हें उतर आमी खाता. हांव कोणाच्या आड उलयना भाव भयणांनो. हांव मिनिस्टर करतना हांवें खूब जाणांक पळयलां केन्नाय कितें विचारलें तुजे मागणेचें कितें तुजें मागणें कितें कोत्ताय तूं ना तिर्स कोत्ता. कितकीं जाणां हांगूर फकत ब्रेकफास्ट खातात. लंच आनी डिनर खायना. कितकीं जाणां मातशें हात वयर करा कोण फकत ब्रेकफास्ट खाता पळय तो. लंच आनी डिनर खायना पळय तो. म्हणजे दनपारचें जेवण आनी रातचें जेवण कोण जेयना पळय तो हात वयर करा. तिर्स तुजो एक भाग. मेन भाग म्हणटा तो देवाचें उतर. हांव सोत पळय तें उलयता भाव भयणांनो आनी हांव उलयतना सोतूच उलयतलो. हांव कोणाक दादोशी करूंक हांगूर उलयना. हांव देवाचें उतर खरें उतर परगडटा. देवाचें खरें उतर हांव परगडटा. देवाचें उतर सांगता पळय तें हांव परगडटा. मारयेन कितें म्हटलां पळय तें हांव परगडटा. मदर मॅरी सांगतली तुमकां जेजूची आवय सांगतली आपणें सांगलेलें तें तुमी करूंक ना. त्या दिसा तुमचे दोळे ओपन जातले. पूण लेट मेल्या उपरांत चेंजीस करूंक शकनाय भाव भयणांनो. तूं चेंजीस करपाक जाय आतां करपाक जाय. चेंजीस करपाक जाय आतां करपाक जाय. आतां करिनाय जाल्यार मेल्या उपरांत तूं मिसा दिली म्हणून तूं सरकार वयचो ना. तशें ना जाल्यार म्हाका इजी. आतां थोड्या दिसांनी हांव रिटायर जातलो. थोड्या वर्सांनी हांव रिटायर जातलो. हांव कितें करता रिटायरमेंटाचे म्हाजे पयशे मेवता ते मिसाक लागून दवरता आनी सगळीं पातकां करीत भोंवता. देवा लागीं पावतलो न्हू. मिसा दिल्या उपरांत देवा लागीं पावतलो. पातकां करीत राव. तें देवाचें उतर सांगना. मेल्या उपरांत तुज्या तोंडान हांवें पेप्सी घातली म्हणून तुका पेप्सी पिवंक जाता.
बरें चिकन हाडलें आनी हितून गेलो मॅकडॉनल्डान गेलो आनी KFCन गेलो आनी एक बकेट हाडली चिकनाची आनी मागीर तुज्या तोंडान घालता ती खावंक जातली. मेल्या उपरांत मागीर आनी चेंजीस करूंक शकता तूं कुडीन. मेले की गेम ओवर. बाब भयणांनी दोळे ओपन करा तुमचे मातशे. आंगोर देवाचें राज आंगोर जावन आसा. द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग द किंगडम ऑफ हेवन इज हियर एंड नाव. देवाचें राज आतां आनी ह्या जाग्याचेर. स्वर्ग आमकां मेवतलो कित्याक थंयसरली आमी सिटीजन. आमी हांगा टेम्पररी आहा. यात्री आमी हांगर. यात्री कसो आसता. आतां तुमी समज मँगलोर रिट्रीटीक गेली. ब्रदर गेल्लो सिस्टरूय गेल्ली मँगलोर रिट्रीटीक. रिट्रीटीक वयता तेन्ना तूं 10 बॅगां घेवन वयता. आतां आमी रिट्रीटीक वयता खंयसरूय. थोडी पोटा वयता थोडी हांगर वयता लोगोजान वयता. 10 बॅगां घेवन वयता काय एकूच बॅग घेवन वयता. लायट जालें थंयसरलें काम जालें येयलो. तशेंच आमच्या हांगरूय काम जालें की वचपाचें. हांगर कोण परमनंट सिटीजन न्हू. इतको फोकस आमचो हांगर आहा. एक देवाचें उतर म्हणटा यू केम विथ नथींग यू वील गो विथ नथींग. देवाचें उतर म्हणटा. तिमोथीन म्हणटा. स्क्रिप्चर बाळ्ळत नको पूण तिमोथीन म्हणटा तूं कांय नासतना येयल्लो कांय नासतना तूं वयतलो. म्हणटच आमची रेस भाव भयणांनो खंय आहा. देवाचें उतर सांगता तूं नवी रचना जावपाक जाय. जाल्यार आमी नवी रचना. देवाच्या उतरानूच नवी रचना जावंक शकता. देवाचें उतर तुवें तुज्या काळजांत घालपाक जाय. काळीज जावन आसा तुजी बरी माती. देवाचें उतर वयता तेन्ना पीक येतलें. तयारी जाल्या ऑलरेडी. मागीर तुमी हांगर येता येता तुमकां हांगरलें पीक दिसती पडटलें. आमी वर्साच्या वर्सा पळयता हें कंडिशन. उगडास तर भाव भयणांनो देवाचें उतर ह्या शेतकामत्या भाशेन सेम प्रिंसिपल सेम. ताका लागून उगडास धरा जे पयल्या आदावान जालें देवाच्या उतरान जल्मलो. दुसरो आदाव देवाच्या उतरान जल्मलो. आमी देवाच्या उतरान जल्मूंक जाय. तें हांगर म्हणटा यू हॅव बीन बॉर्न अगेन ऑफ द नॉट ऑफ द करप्टेबल सीड. म्हणजे आवयच्या कुशव्यानसान आमी जेन्ना भायर सरता बापायची बी आसता. बापायची बी म्हणजे आदावाचे पातकी सोयम तुज्या भितर घेवन येता. ह्या पातकी सोयमांक तूं त्या खुर्सार मरपाक जाय. गॅलेशियन 2:20 सिस्टर वॉट गॅलेशियन 2:20. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त मोशेतान जियेता. म्हज्या osomt मनशा सोयमान हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगता. म्हजो मोग केला आनी म्हजेच खातीर आपणाकूच समर्पण दिलां. ते देवाच्या पुताचेर बावा धरून हांव जियेता. भाव भयणांनो साप पावल सांगता. आनी ह्या स्क्रिप्चरान आनी हांव सांगत आसता ह्या स्क्रिप्चरान हांव देवाचें उतर दिवपाक स्टार्ट केलें. ज्या दिसा हे स्क्रिप्चर हांवें म्हाजें नांव घातलें फुडें. म्हाजें नांव फुडें बरयलें रेमन हॅज बीन क्रुसिफायड. रेमन नो लॉंगर लिव्स. क्रायस्ट लिव्स इन रेमन. रेमन जियेना. रेमना भितर क्रिस्ट जियेता. हांव त्या खुर्सार गेलो भाव भयणांनो. हांवें नियाळ करपाक जाय. म्हाजे खातीर जेजू खुर्सार गेला. म्हाजी पातकां तेजे कुडीन आहली. म्हाजें दुयेंस तेजे कुडीन आहलें. म्हाजें शिराप तेजे कुडीन आहलें. म्हाजी गरीबसाण तेजे कुडीन आहली. सोकलें तेजे कुडीन आमी घातलेलें. म्हणटकच हांवूच मेला तेजे कुडीन. आनी हें आपणावंक जाय देवाचें उतर तें म्हणटा. लास्ट लायन तें म्हणटा हांव जियेता तें जिवीत
माझ्या देवाचेर, जो म्हाज्या खातीर मेला तेजेर विश्वास कर. द डेथ अँड द रेझरेक्शन ऑफ जीसस क्रायस्ट. आय डायड विथ हिम, आय वॉज बरीड विथ हिम अँड आय रोज विथ हिम. आतां हांव जियेना, म्हाज्या भितर क्रिस्ट जियेना. हे भाव भयणानू बेजीक, हे पयले तुज्या भितर तुका खबर आसपाक जाय की तूं नवी रचना जाता जेन्ना तुवें पळयलोय तुका जेजू क्रिस्तान मेला पळय तो. नाजाल्यार तूं नवी रचना जावंक शकना, हें उतर खरें जावंक शकना. तुवें पळोवपाक जाय तूं जेजू क्रिस्तान मेलाय पळय तो. तुजी कूड जेजू क्रिस्तान मेल्या. आतां तूं जिवीत जियेताय तें ओत्मीक जिवीत, अ स्पिरिच्युअल लायफ which is born of the word of God. देवाच्या उतरान तुजी नवी रचना जाल्यान भाव भयणांनो, हे आमी नियाळ करूंक जाय. आनी हेज्यावन हे तर तुजें उतर ना भाव भयणांनो, हे तुवें डेली म्हणूंक जाय, हांव जेजू क्रिस्तान नवी रचना. इम्पॉर्टंट कन्फेशन, हांव जेजू क्रिस्तान नवी रचना. आय एम born again in Christ. हांव जियेना, म्हाज्या भितर जेजू जियेता. इन क्रायस्ट, जेजू भितर म्हाजें जिवीत. प्रेज गॉड, हालेलुया. नेक्स्ट स्क्रिप्चर. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. भाव भयणांनो, आमी नवी रचना. पुतून आमी पळोवया आमच्या आमी आतां घरा कडेन कितें करता, आमची टी व्ही पोन्नी जाली म्हणटकच एक्सचेंज ऑफर आसता. पोन्नी टी व्ही दी, थोडे पयशे घाल आनी नवी टी व्ही घे. पोन्नी कार जाल्या 15 वर्सां जाली, तूं कितें करता, बरें आतां टायम जालो, आतां हांव ती एक्सचेंज करता, नवी घेता. क्रिस्टियन लायफ इज नॉट अ चेंज लायफ. क्रिस्टियन लायफ म्हणजे बदल जालेले लायफ न्हू, एक्सचेंज लायफ. एक्सचेंजाक कितें म्हणटा, एक्सचेंज, बदल जाल्लेलो आहे. एक्सचेंज जाता, चेंज न्हू, एक्सचेंज. कोणलो एक्सचेंज जालो, जेजू म्हाज्या भितर येयलो, हांव जेजून मेलो, हो एक्सचेंज. म्हाजी पातकां जेजून गेली, जेजूचे सोंपपण म्हाज्या भितर येयलें, हो एक्सचेंज. आख्खे सगळे म्हाजे मनशा काळ म्हाजे जेजून म्हाज्या भितर येता. पूण भाव भयणांनो, आमकां खबरूच ना, आमचे आदले ते गेला म्हणून खबरूच ना. आमी तितूनच जियेता, तेच घाणीन आमी रावंक सोदता, ते घाणींतली भायर सरोंक सोदिना. देवाची कृपा भाव भयणांनो सद्दां तुका व्हांवता. हो आतां लागींच आमकां कोलवाचो दर्या, आयज हा फाल्यां आसचो ना, फाल्यां ना तो दर्या केन्ना येता, विकान एकदां येता. तो कोलवा दर्या लागींच हा. हांव गेल्लो फाटल्या दिसांनी, सिस्टर कोरीन आसली पळय तेन्ना. आतां एक दीस येता, मागीर तो एक वीक मागीर आसना, तो सदांच आसता न्हू. म्हणजे कृपा, देवाची कृपा सदांच व्हांवता. देवान कितें केलां आमच्या खातीर तें सदांच व्हांवता. हांव तें आपणायता. क्रिस्त हांव म्हणजे हांवें जेजून केलां पळय तें आपणावपाचें. क्रिस्त हांव आपणायता जेजू क्रिस्तान कितें केलां पळय तें. क्रिस्त हांव, तेणेन कितें केलां तें हांव आपणायता. काय बेश्टोच हांव क्रिस्तांव म्हणटा. इंग्लीश बायबल क्लासीन हांवें त्या दिसा म्हटलेलें, हांव फकत सर्टिफिकेटींचो क्रिस्तांव. बॅप्टिजम सर्टिफिकेट म्हाजीशी ना, कम्युनियन सर्टिफिकेट म्हायशी ना, कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट म्हायशी ना. मागीर कोणाक आजार जाता तो मॅरेज, मागीर त्यो सगळ्यो 7 सॅक्रेमेंट्स आहा पळय ते.
लास्ट मागीर तुका लायता चोर वस्कार पॅक. या फकत सर्टिफिकेटी. Christian life is not a life of certificate. Christian life is a life of fruit of Jesus Christ in you. जेजू क्रिस्ताची फळां तुज्या भितर आहात पळय ते क्रिस्तांव जिवीत. म्हाज्या भितर तो जेजू क्रिस्ताची फळां आहात नाल्यार देवाचें उतर म्हणटा फळां उदेशी एका झाडाक आमी वखोंक शकता. फळां उदेशी एका झाडाक आमी वखोंक शकता. वो जेजू क्रिस्ताचो मनीस काय वो देवसाराचो मनीस तुका फळां उदेशी कोण येता. आयज काय आयजूच मिसाक गेल्लो पळय तेन्ना फादर म्हणटालो की मनीस तेज्या भितर देवसार आहा, तेज्या भितर देव आहा, ताका पळयल्या उपरांत तेज्या कोरण्यांतल्यान कळटा. तेज्या कोरण्यांतल्यान कळटा की तेज्या भितर देवसार आहा काय तेज्या भितर देव. जी फळां देवसाराची तर तेज्या भितर आहा नाल्यार तो देवसारा कडल्यान येयला. म्हणजे देवसाराक ताणें आपणायला आनी देवाची तर फळां तेज्या भितर आहा नाल्यार ताणें देवाक आपणायला. आनी हो टॉपीक म्हाका घेवंक लायला. सिस्टर येयले बोल्ल्या फाटल्यान म्हाका म्हणूंक लागली ब्रदर टेक दीस टॉपीक. आनी हांव कोणें मागणें केल्लें केन्ना हांव किरकोळ करिना. एक्चुली म्हाजे दुसरें आहले हांवें तिका सांगलेलें पासून उलटीन म्हाका सांगलां पळय तें हांवें म्हाज्या मनान घातलें आनी हांवें म्हटलें ओके आय वील डू. पूण हांवें ताका सांगलेलें हांव दुसरें घेतलो म्हणून कित्याक तें सांगलेलें हांवें तिका. पूण म्हाका खबर आहा हांवें सांगलां हेज्या पयलीं सदांच लोक देव दुसऱ्या कडल्यान तुज्या कडेन उलयता. This is the topic that you have to speak. He will tell from somebody's mouth. यूथ रिट्रीट घे म्हणून कोणें सांगलें? सिस्टर अलिफान सांगलें. दुसऱ्या दिसा पोस्टर तयार केलो त्याच रातीक, दुसऱ्या दिसा न्ही त्याच रातीक म्हाका दिसता 10:30 काय ताणें इकरांक मेसेज घातली ब्रदर यूथ रिट्रीट कित्याक करिना. 10:30 बसलो हांवें पोस्टर केलो सिस्टर शर्मिलाक धाडलो. सिस्टर म्हटलें हें करुया आमी. ती म्हणून म्हणलें ब्रदर तुजीशीन देव उलयला तूं कर. आमचें केन्ना डिस्कशन जायत आसता. इफ गॉड हॅज स्पोकन टू यू ब्रदर गो हेड. हांवूय ताका म्हणटा सिस्टर इफ गॉड हॅज स्पोकन टू यू यू गो हेड. कोणाच्या तोंडांतल्यान भाव भयणान आमचेशीन देव उलयता. आनी हे भयणीन म्हाका सांगलें ब्रदर हो टॉपीक घेवं. आनी मागीर हांवें म्हाजो टॉपीक आहलो तो फाटी घातलो कित्याक त्यो तेज्या तोंडांतल्यान उलयला. प्रेज गॉड. म्हणटकच भाव भयणांनो कितें जाता आमच्या भितर इफ एनी वन इज इन क्रायस्ट. हांव जेन्ना जेजू क्रिस्तान आसता हांगर सेंटन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव जेन्ना जेजू क्रिस्तान आसता तेन्ना हांव नवी रचना जाता. जेजू क्रिस्तान ना नाल्यार हांव नवी रचना जावना. भाव भयणांनो हांव सर्टिफिकेटी आहा म्हणून हांव नवी रचना न्हू. सॉरी तुजीशीन सर्टिफिकेट आहा म्हणून तूं नवी रचना न्हू. जेजूचें उतर तो तुज्या काळजान भितर आहा. जेजूक तो तुवें वय म्हटलाय. जेजूक तो तुवें व्हडलो जागो दिलाय, पयलो जागो दिलाय कित्याक तो बापायची खोशी करपाक ह्या संवसारान येयलो. आपणाचें एकूय उतर उलोवंक ना. बापाची उतरां उलयलो आनी बापायची खोशी ताणें केली. तो तर आमकां सांगता तूं आपणाचेर स्वत मानताय जाल्यार तूं नवी रचना जाता. तेजेर स्वत मानूंक जाय भाव भयणां. जॉन 3:16 आमकां तेच सांगता. गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओन्ली बिगॉटन सन दॅट हूसोएवर शॅल बिलीव शॅल नॉट पेरिश बट हॅव इटर्नल लायफ. जेजू क्रिस्त स्वर्गीच्या बापायन आमचो इतको मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. जो कोण तेजेर विश्वास दवरता तो साश्णीक जिवीत ताका मेळटलें. हांगर इंग्लिशीन मातशें एक्स्ट्रा आहा
आनी सारकें आहा थोडी कोंकणीन कितें जालें थोडी उतरां मातशी मेळोनान पळय ती खाल्ल्या म्हणटो ते ट्रान्सलेशन टू ट्रान्सलेशन ती चेंजीस जाता म्हणटो तितून कोणाचें वायट ना तें उतर मेळोंक ना जाल्यार मागीर तें उतर थंयसर तें अंडरलायन जावंक ना पूण इंग्लिशीन आहा यू शॅल नॉट पॅरीश म्हणजे तूं असोच वयचो ना तुका साश्णीक जिवीत केन्ना जेजूच्या भावार दत्ताय पळय ताणें आपणाच्या पुताचेर भावार दत्ता आपणाच्या पुताक दिला ह्या पुताचेर भावार धरूंक जाय हो पुताचेर भावार दत्ताय तेन्ना नवे रचना जातले इन क्रायस्ट भाव भयणांनो जेजूच्या उतराक सगळ्यान व्हरतो जागो दिवपाची गरज आहा आयच्या टायमार हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक देवाचें उतर एक स्क्रिप्चर तरी दिसाक शिका एक स्क्रिप्चर वाचा तरी शिकनात नाल्यार पवित्र आत्मा तुमकां मागीर उगडास हाडटलो दिसाक एक स्क्रिप्चर व्हेरी इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो देवाचें उतर आमच्या लायफान व्हेरी इम्पॉर्टंट जितकें इम्पॉर्टंट तूं जेवण जेयताय पळय तितकें इम्पॉर्टंट तूं म्हयनोभर जेय नासतना राव बोमील जातले मागीर तुका फ्राय करपाचो कायलेर आनी खावपाचो बोमील खाल्ल्या तुमी बॉम्बे डक्स जातले पूण आमी देवाचें उतर खायना नाल्यार पयले डक्स जातले आमी चिता भाव भयणानो नियाळ करात देव आमचेशी आयज तेज्या उतरान उलयता हांव कोणाक बोटां दाखयना पूण हांव म्हाजो एक हंबल रिक्वेस्ट करता आनी आयचें उतर अशें आयज देवाचें उतर आहा तें आमकां सांगता गॉस्पल कितके ते पांय जो देवाचें उतर परगट करता सगळीं जाणां भाव भयणांनो आमी देवाचें उतर परगट करता वाटेर कोण मेळलो तुका तेका म्हटलें तुका जेजूच्या बेसांव तुजेर आहा देवाक परगटलें जेजूक परगटलें व्हडलें उलोवपाची गरज ना भाव भयणांनो सगळेच प्रिचर जायना पूण तूं हाय त्या जाग्याचेर देवाचें उतर दिवंक शकता उतरान कितकी पदवी आहा भाव भयणांनो आनी हांवें कितक्या टायमार हें अनुभवलां एग्जाम्पल दिता सिस्टर हांगर आहा सिस्टर आलिफान म्हाका फोन केलो आनी म्हणाले ब्रदर पावसूच ना हांवें म्हणलें तूं म्हाज्या बारी एग्री जाताय तूं म्हाज्या बारी एग्री जाताय वय म्हणूंक लागलें आनी म्हणलें 10 मिनटांनी पावस पडटा आनी म्हटलें देवाच्या नांवान पावस येयलो 10 मिनटांनी भाव भयणांनो पावस येयलो ते आहा पळय त्या जाग्यार येयलो हांव आहा पळय त्या जाग्यार येयलो हांव बस्तारा रावता ते रावता हांगर खंय गो नावेली मातशें फुडें कितके डिस्टन्स आहा तेज्याय जाग्यार पावस पडलो म्हाज्याय जाग्यार पावस पडलो कोट्टा देवाच्या भावार ताचें उतर आनी हें देवाचें उतर भाव भयणांनो जेन्ना तूं आपणायताय जेन्ना जेजू क्रिस्ताक तूं तुजो सेंटर करताय देवाच्या उतरा फाटल्यान तूं धांवताय भाव भयणांनो आमी हांगर आतां कित्याक केल्या देवाचें उतर आयकपाक येयल्या 2 वरां भाव भयणांनो देवाच्या उतराचेर आमी उलयतल्या आमी हांगर पॉलिटिक्साचें उलोवंक येवंक ना आमी हांगर सांगूंक येवंक ना तुका फुडल्या एका इलेक्शनाक कोणाक वोट घालपाचो कोण प्रायम मिनिस्टर जातलो कोण प्रेजिडेंट जातलो हें सांगूंक येवंक ना आमी देवाचें उतर तुका परगटूंक येयला आनी 2 वरां हें उतर आमी बोंबाड करता भाव भयणांनो आनी जी निबर काळज आहा ती तुटोन वयता न्ही देवाच्या उतराक कित्याक हें देवाचें उतर जावन आसा तोर्सात भाव भयणांनो कातरून उडयता जे तुज्या भितर देवाक नाका पळय तें नितळ करपी हें देवाचें उतर रेव्हेलेशन 12:11 म्हणटा वी आर सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ द लॅम्ब जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रक्तान आमकां सरवण मेवल्या भाव भयणांनो ऑलरेडी मेवल्या मेवतिली न्हू आनी आमी मागणी रोंग करता कित्याक देवाचें उतर आमच्या भितर ना इफ एनीवन इज इन क्रायस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन नवी रचना ओल्ड थिंग्स हॅव पास्ड अवे
भाव भयणानो, जेन्ना तूं नवी रचना जाताय तेन्ना नवी रचना खंय जाता. हांव रेमण आहलो रेमणूच उरलो, मेल आहलो मेलूच उरलो, जेंडर म्हाजो चेंज जालना. पूण नवी रचना तूं आत्म्यान जाताय, कित्याक जेजू तुजो आत्मो रिन्यू करपाक येता. सीन नेचर तुज्या भितर आहलें तें काडटा आनी गॉड नेचराक तुज्या भितर घालता. आनी जेन्ना आपणाचो स्वयं तुज्या भितर घालता भाव भयणानो, हे टायम इतको कंप्लीट करता तो की पवित्र आत्म्यान ताका सील करता. पवित्र आत्म्यान सील केल्या उपरांत आनीक सैतानाक तुज्या आत्म्यांक हात लावपाक जायना. वन सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड. पूण हें न्हू की तूं पातकान जी. देवाचें उतरूय आमी सजमोन घेवपाक जाय भाव भयणां. आनी हांवें जायते टायम म्हटलां पातक करप म्हटल्यार कितें? पातक करप म्हटल्यार देवसाराक तुज्या लायफान एंट्री दिवप. आनी मागीर कितें करतलो तो? बरें चिकन घातलेलें तुवें बशेन, आयज फ्रायडे संडे म्हणटकर चिकन पुलाव आनी बरें बरें आमचें जेवण आसता संडेचें. आमी बरें जेयता. संडेचें आमी कितें म्हणटा? इज अ डे ऑफ गॉड म्हणटच आमी सेलेब्रेट करता. कित्याक संडेचेच आमी भाव भयणांनो बरें जेवण तयार करता. कित्याक इट इज अ डे ऑफ सॅबथ, डे ऑफ रेस्ट, डे डेडिकेटेड टू द लॉर्ड. म्हणटच हांव हो दीस सेलेब्रेट करता. हांव बरें जेवण कित्याक करता? हांव डे हो दीस सेलेब्रेट करता. बड्डे आहा पळय तेन्ना कसलें जेवण आसता आमगेर घरा कडेन? बड्डे आमी जेन्ना बड्डे आसता आमचो तेन्ना जेवण कसलें आसता? सदांची शीतकडी. बरें जेवण करता न्हू, सेलेब्रेट करता न्हू. संडे इज ऑल्सो सेलेब्रेटेड सॅबथ, डे that is dedicated to the Lord. Day of rest. Rest in what God has done. Rest म्हणजे न्हिदोन पांय वयर उडोवपाक न्हू. Rest in what God has done for you. सातव्या दिसा भाव भयणांनो देवान विसव कित्याक घेतलो? थकलेलो सो दिसतो. भाव भयणांनो देवान कित्याक लागून सातव्या दिसा विसव घेतलो? कितें म्हणटात तुमी? कित्याक लागून विसव घेतलो? थकलेलो देव. जेजू थकलेलो. इतकी उतरां उलोवंक नाका. निस्तें जावनी, झाडां जावनी, उलोवन उलोवन थकलो. मागीर सातव्या दिसा म्हटल्यार ताणें आपूण आतां न्हिदता. भाव भयणांनो 6 दिसांनी देवान कंप्लीट केला आनी तो कांयच घडोवन हाडचो ना. सासणाच्या सासणान पुरो तुका ताणें उलोवन दवरला पळय तें. सासणाच्या सासणान ताणें उलोवन दवरला तें पुरो म्हणटकच सातव्या दिसा तो कितें म्हणटा? विसव कर. आय रेस्टेड, यू ऑल्सो रेस्ट इन वॉट आय हॅव डन. हांवें शांती घेतली, हांव विसव घेतलो, आतां तुवें विसव घे. हांवें कितें केलां पळय तितून आय रेस्टेड बिकॉज देर वॉज नथींग एल्स टू बी डन. पुत्तून जेन्ना तो ह्या संवसारान येयलो, खुर्सार गेलो, तेन्ना कितें म्हटलें ताणें? संपांतलें. फिनिश्ड. इट इज फिनिश्ड. आनी कांय करपाचो ना भाव भयणांनो. जेजू आतां आमे करिना आनी थोड्यो बियो तयार करिना. ऑलरेडी बियो तयार केल्या त्यो आमी चिंता जेजू कितें करतलो आतां. गॉड इज गोइंग टू मूव इन माय लायफ. खूब जाणांचे मागणें अशें करता, गॉड प्लीज मूव इन माय लायफ. डोंट मेक गॉड टू मूव, यू मूव इन वॉट ही हॅज डन. रॉंग मागणी केली नाल्यार भाव भयणांनो तूं आयज कोणाक तरी हांव सांगतालो, ब्रदर आग्नेलाक सांगतालो. हांवें म्हणलें ब्रदर काड म्हटलें, तूं बोटीर राहतो, उदकान उडी मार रे म्हटलें. उदीक ओडून घेतलें म्हणटा म्हाका भितर. कित्याक काय तो न्हू लॉ ऑफ ग्रॅविटी. म्हणटो तूं जेजू क्रिस्तान आज बडवे आहा तुका देवान दिल्या म्हणटो उडी मारतलो.
देवाचो कायदो मानपाक जाय. देवाचे उतर तेजो कायदो. हो कायदो तुवें पाळून करपाक जाय. देवाच्या उतराक पदवी आहा पूण ती तूं रॉंग उजार करूंक शकना. तूं दुसऱ्याचेर आड उलोवंक शकना. दुसऱ्याक शिराक घालूंक शकना. आनी हांवें एग्जाम्पल हेज्या पयलीं दिलां. एक देवाची उतर परगट करताली भयण आनी एक प्रिचरूय आसलो, व्हडलो प्रिचर, पावरफूल प्रिचर, काजारी. आनी ही तेज्या मोगान पडटा आनी म्हणटा तिजी बायल मोड आनी मागणें करता आनी फोटो घेता आनी फोटवा वांगडा आपणाचे काजार करता. आपुणूच करता काजार आपणाचें. बायल हो प्रिचर आनी तेजी बायल आजुनूय जिती आहा. तेजी खबर ना ती आहा वो मेली पळय ती. कित्याक जी बी तुवें ओपल्या ते बियेंतल्यान तुका तेच पीक मेळटा. देवाचें उतर तूं रॉंग उजार करूंक शकना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट स्लाइड. तुम्ही देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचे सोवें ठिकाण करून आसा. तो तुमची कूड ताचें मंदीर आनी तुमी तुमचीच न्हय हें नकळो तुमी. बरें, आतां टायटल इम्पॉर्टंट आहा. टायटल हितून इम्पॉर्टंट आहा. आय एम द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. तुमची कूड ताचें मंदीर. म्हाका कोंकणीन ते बरोवंक जायना म्हणटकच हांवें कॉपी पेस्ट केला. सकयल हातांत काडला वयर मार. म्हायशीन कोंकणीन जावचें ना पूण इंग्लिशीन आहा आय एम द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. ही म्हाजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हे तुजे इगोर्जेक बसून जो इतको व्हॅल्यू ना तितको एक कुडीक तुजो व्हॅल्यू अवघड आसता. हांव इगोर्जेक हांव उणी म्हणून पूण ही कूड तुजें मंदीर. कित्याक तुजे कुडीन पवित्र आत्मो रावता. द होलीज ऑफ होलीज. हांगा देवाचें उतर म्हणटा. इंग्लिशीन अशें बरयलेलें आहा आनी हे TPT वर्जन. Have you forgotten that your body is now the sacred temple of the sacred temple of the Spirit of holiness who lives in you? You don't belong to yourself any longer, for the gift of God, the Holy Spirit, lives inside your sanctuary. आनी हे कुडीन भाव भयणांनो आमी कितें कितें देवाचें उतर हांव दिवपाक गेल्लो. भुरगो सोरोप येतालो, ड्रग्स व्हरता. आनी हांवें जेन्ना सांगलें पळय देवाचें उतर हें म्हणटा आमचें मंदीर, तिडक येयली तांकां. फातर हाडलें जाल्यार फातर मारपाचें. ते बायलेचेर मारलेले पळय ते. पयलें कितें हाडलें, स्टिफनाक घोव मारलो, फातर मारून. फातर पासून मारपाचें तेंच्या हातीन फातर मेळोंक ना. कित्याक आमी इम्पॉर्टन्स दिवंक ना न्हू हे कुडीक. देवाचें उतर खबर ना आमकां भाव भयणांनो. म्हाजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून. आनी ह्या मंदिरान कांय मेळ्ळें वचपाक जायना. ज्या दिसा हांवें हे कुडीक पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून तर हांवें मानून घेतलें नाल्यार भाव भयणांनो तूं कॅरफूल आसतलोय ही कूड कशी सांबाळपाक. ही कूड जावन आसा भाव भयणांनो मंदीर देवाचें. आदल्या कोरारान भाव भयणांनो मंदीर आसलें जेन्ना ते हे घेवन वयताले पळय तेन्ना वॉट यू कॉल इट, ते सोप जाण घेवन वयताले आर्क ऑफ द कव्हनंट. ते थंयसर ते आसले पळय थंयसर द प्रेझन्स ऑफ गॉड वॉज आर्क ऑफ द कव्हनंट. Mary was the ark of the covenant of Jesus. आता आम्ही ark of the covenant, holies of holies.
हांगा देवाचें उतर म्हणटा लिव्स इनसायड युअर सेंच्युरी. कितें हेका आमी किंमत दिता वा भयणानो? कितें किंमत दिता? इगोर्जेन वच. पादिकार थंय आहा समज दिवपाक. हांव शॉर्ट्स घालून येयला आनी बोगार बोगार ओडटा. कूड तुजी. पादिकारान सांगपाची गरज ना, मागीर पादिकाराक गाय मारता. तुजी कूड देवान तुका दिल्या, तुका खबर ना तुजें कूड मंदीर म्हणून. देवाचे 6 पावलू सांगता. तुका खबर ना तुजी कूड देवाचें मंदीर म्हणून. पोजडपणां, सोरो, ड्रग्स हितून एक कुडीन भितर घेवप न्हू, ही तुका खबर ना. देवाची मांडणी मांडपाक येयलो हांव काय सैतानाची मांडणी मांडपाक येयलो. ताका लागून म्हाका खबर आसपाक जाय आय एम द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जेन्ना हें उतर तुजे भितर जिवें उतर जातलें भाव भयणानो. द वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ड्वेल अमंग अस. जॉन 1:14. हें उतर तुज्या भितर जिवें जावपाक जाय. हे उतर तुवें मानून घेवपाक जाय की म्हाजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हो पवित्र आत्मो आमच्या भितर देव भाव भयणानो. हो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो. जेजून सांगलें आपूण बापाय लागीं वयता, बापाय लागीं मागता आनी तुमकां पवित्र आत्मा रिक्वेस्ट केला. हेल्पर तो भाव भयणानो. आनी हांवें हांगर सांगलेलें कितक्या जाणांच्या घरांनी सवंड आहा हांगर. कोणाचें आहा सवंड? आहा, तिच्या आहा. आनी केन्ना तूं शेतान बा काम करतना तूं शेतांतल्या कोणाकूय आपयताय, कामेऱ्यांक जावं घरान तोंड काडपाक बा कामेऱ्यांक बा आपयता आमी. आपयता न्हू. कितें काम करपाक, बारीक मोठें काम करपाक. आतां बरें सवंड तुमच्या घरान ना, मानता वचो. आमी सगळीं सिंपल मनशां तीच हांगर पावता. पयशेकार हांगर तुका येवचें ना. तांकां देवाचें उतर नाका. द आयज, द मनी हॅज ब्लायंडेड द आयज. देवाचें उतर म्हणटा मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल. हांगर सादोच मनीस येतलो देवाचें उतर घेवपाक. आनी देवाचें उतर ताका लागून आमी एक सिंपल एग्जाम्पल घेवया. व्हडली मनशां न्हू. घरान आतां समज हे प्लास्टीक बांदपाक जाय, कोणाक आपयतले. तोंड काडपाक जाय, कोणाक आपयतले. आनी कितें समज करपाक जाय, प्लंबरींग काम करपाक जाय, कोणाक आपयतले. सगल्यांक आपयता तेन्ना आमी कितें करता, फुकट तें काम करून आमकां वयता. सगळे येतात आनी फुकट काम करता आनी वयता. तुमगेर जेयता आनी वयता. यू ऑल पे? नो, आवर सायड दे डोंट पे. तुमच्या सायडीन हांगर सावथाक पे करता. न्हू, पूण आमचे इन द नॉर्थ पीपल दे डोंट पे. they will eat something at your place and they will go. ब्रदर म्हणटा सावथाक धाडून. We give them tea and then we pay. टी दिवन वयल्यान पयशे दिवप. म्हणटच भाव भयणांनी कितें करता, आमी फारीक करता. आतां सांगूंक सोदता तें आनी हेच्यार नियाळ कर. जेजू क्रिस्तान शासनान फारीक केला आपणाच्या पवित्र रक्तान. आनी तुका एक शारोती दिला, हेल्पर, फुकट. इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. तुका हांगर हेल्पर आहा, त्या हेल्पराक तुका 700 रुपया, 1000 रुपया आता जाल्यार एट द मोमेंट तुका बेश्टो हेल्प तर जाव. द कॉस्ट इज 700 to 1000 rupees. आनी हो फुकट तुका पवित्र आत्मा दिला. आयजूच बरो उगडास केलो. थँक्यू होली स्पिरीट. होली स्पिरीटाक तूं उगडास केलो. कितकी जाणां इंग्लीश बायबल क्लासीन आहली न्हू. आमी एक मागणें केल्लें, कोण ड्रायव्हिंग शिकता पळय
तांकां तेंचें सुफळ जावनी म्हणून नांव घेयना हांव त्या मनशाचें. ताका त्या मनशाक त्या दिसा रिवर्स व्हडले टँकराचे रिवर्साचे टेस्ट आसलो आनी हांवें तिका सांगलें पवित्र आत्म्याचो आदार. आनी ती म्हणटा ब्रदर म्हणटा आपूण पवित्र आत्म्याचो आदार मागताले. पवित्र आत्म्यान म्हणटा आपणाक एका व्हिडिओचेर येलो आनी तो व्हिडिओ आपणें तो पळयलो आनी त्या व्हिडिओचेर आपणान दाखयलें कहो येदो व्हडलो टँकर कितक्याच जाग्यान तूं घालूंक शकता. आपूण म्हणटा ती पळयत रावली म्हणटा आपूण नको कितके टायम आपणें पळयलो पळय तो. दुसऱ्या दिसा गेले त्या व्हिडिओन सांगलेलें पळय तशेंच केलें. फर्स्ट शॉटाक म्हणटा ब्रदर आपूण तो व्हडलो टँकर आपणें घातलो. फर्स्ट शॉटाक दादलो न्हू, बायल मनीस दादलो घालतलो. कित्याक दादले तुका बरे चॅप्टर आहा ते घालतले तांकां खबर आहा. बायल मनीस स्ट्रेट व्हडलो टँकर टेस्ट आसलो. मंड्या दीस आतां तिचें फायनल टेस्ट आनी म्हटलें तें जालें. रिवर्स जो कोण जाणा तो फुडें गाडी चलोवपाक तें इजी. सारकें न्हू ब्रदर कॅनेडी. फ्रंट तुका कोणूय चलोवंक शकता. हे फाटल्यान दोळे ना मनशाक. देवान फुडल्यान दोळे दिल्या, फुडल्यान इजी, फाटल्यान आरशान पळोवन तुवें चलोवंक जाय. आतां म्हण तूं लेटस्ट आहा पळय तांकां हांगार कॅमेराय दिल्या पूण आरशान पळोवन तुवें काडूंक जाय. म्हणटत हे भयणीन तें जालें. ती दितली आपणाची टेस्टमनी दितली. मागीर तुमकां कळटली कोण भयण पळय ती. आतां सद्या हांव दिना, देवाक महिमा जावनी, ताकाच दिवनी. पूण हांव सांगूंक सोदता तें हो हेल्पर तुका जेजून फुकट दिला भाव. आनी हो पवित्र आत्मो तुज्या भितर देव. ह्या पवित्र आत्म्याचो आदार मागा भाव भयणांनो. कसल्या तुज्या प्रॉब्लमान ह्या पवित्र आत्म्यांक पयलो उदार मार. जेजून सांगला, मारयेन सांगलें, जेजू सांगता तें आयक. जेजून सांगलें, पवित्र आत्मा सांगता तें आयका. जेजू उलयला तें आयका. पवित्र आत्म्यांक उलो मारा. 99% सक्सेस तुमचो मेवतलो. 1% हांव बेश्टो हेका लागून धरता, भावार ताकला. थोडी उलोवंक जाय म्हणून उलयता, काळजान कांय आसना. ऑलमोस्ट 100%च म्हणून पवित्र आत्म्यांक उलो मारल्या उपरांत तें घडोवन येवपाकूच जाय. कितकें हांव तुका आख्खी सेशनूच हांव तुका टेस्टमनीनूच कवर करूंक शकता. पवित्र आत्म्यांक उलो मारला आनी तें घडोवन येयला. इम्पॉसिबल सिट्युएशनां तोंडांतल्यान कन्फेस केल्या, ती घडोवन येयल्या. एक लंडनान भयण आहा आनी ती जॉबाक लागून वयताली आनी बरें हाय पोजिशनाचें जॉब. आनी म्हाका फोन केलो आनी म्हणूंक लागली. हांवें म्हटलें म्हाका फोन केला, पवित्र आत्म्यान मारलेलो फोन, पवित्र आत्म्यान फोन, पवित्र आत्म्याचो हेल्प घे आनी पवित्र आत्म्यान सांग म्हाजी उतरां न्हू तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. थंय गेल्या उपरांत फर्स्ट रावंडाक सिलेक्ट जालें. आतां ट्रेनींग पिरियडान पवित्र आत्म्याक आदार मागा भाव भयणांनो. हुंचोरूय वयताय, कसलेंय तुजें काम आसूं पवित्र आत्म्यान उलो मार. गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आमकां खबर आहा जप करून तुजीं कामां जायना. एके भयणीक NOC दिनासले. हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्याक उलो मार. वयता पळय तेन्ना उलो मारलो, घोव गेलो उलो मारलो, पवित्र आत्म्याक उलो मारलो, भितर गेलो. तो चल वच म्हणूंक लागलो. 4 दिसांनी तो बाबडो पवित्र आत्म्यान जावना काम. आतां तो चिंतून येता पवित्र आत्म्याक उलो मारलेलो काम जायना. गेटीशीन पावता म्हणसर हांगर यो म्हणूंक लागलो. बॉस म्हणूंक लागलो आपूण तुजी तयार करून दिता. बॉस म्हणूंक लागलो आपूण तुजी तयार करून दिता. आपूण भायर वचपाचो आसलो, आपूण तुजी आतां तयार करून दितलो. भाव भयणांनो, पवित्र आत्मो देव जावन आसा तुज्या भितर.
आनी ताका लागून आमी पवित्र आत्म्याची मिनिस्ट्री म्हणटा, आमी पवित्र आत्म्याचे स्कॉल ये आनी पवित्र आत्माच तुका शिकोवंक सोदता आनी पवित्र आत्माच शिकयता. जॉन 14:26 म्हणटा, द होली स्पिरीट इज युअर टिचर. आनी कोण टिचर ना भावा भयणांनो, इतको जो पवित्र आत्मा तुका शिकोवंक सोदता पळय तो. कांय ना म्हाज्या कडेन, ते पयशे तुका डिस्प्ले केला पळय ते म्हाज्या कडेन, जाल्यार तूं चिंतशी हांवें बरोवन हाडला आनी हांव कितें उलयता म्हणून. हांव कांय उलयना, पवित्र आत्मा उलयता ह्या वेळार. ते तुमकां थंयसर दिसता म्हाका दिसती पडचें ना म्हणून हांवें हांगर म्हाका घातला. तुमकां फुडें दिसपाक ती टी व्ही म्हाका कांय दिसचें ना म्हणटत हांवें म्हाका फिडबॅक घेतला. तेच हांगरूय म्हाजीशी ना. पूण पवित्र आत्मा आमचो टिचर, पवित्र आत्मा आमचो आदारी, पवित्र आत्मा आमचो स्टँड बाय, पवित्र आत्मा आमचो एडवोकेट, पवित्र आत्मा आमचो कावन्सल, बुजवण दिवपी. इम्पॉसिबल भाव भयणांनो सिट्युएशन आहा, पवित्र आत्म्याक उलो मार, घोडोन येवपाकूच जाय. इम्पॉसिबल. नाजाल्यार ट्राय कर. जेजून सांगला, जॉन 16:7 म्हणटा, जॉन 16:7 म्हणटा, तुमच्या फायद्याक आपूण बापाय लागीं वयता आनी तुमकां म्हजो पवित्र आत्मा धाडटा. तुमच्या फायद्याक म्हटला. कितक्या जाणांनी फायदो घेतला? कितक्या जाणांनी हांगर फायदो घेतला? ते मिलाग्री पळयतले आपणाच्या लायफान. तूं फायदो घेवंक नाय? तुजीशीन गाडी आसली, डेली धुल्या, घरा कडेन दवरल्या आनी टायरूय तेजे हांव म्हाजे कितें जालें, टायर फुडले हांव चेंज करून गेल्लो म्हाज्या गाडयेचे. आतां ट्रॅवलिंग सुबेज जाता न्हू, तो सांगता अरे सर म्हणटा तुजे फाटले टायर ते हे जाल्या गेल्या ते. म्हणलें कितें जालां रे? ही गाडी सुबेज चलोवंक ना मरे म्हणूंक लागलो. ते कोटेला म्हणूंक लागलो, केन्ना तरी म्हणूंक लागलो तुजे टायर वयतले. हांवें तेज्या भितर आयकोंक ना. हांवें म्हटलें ना म्हाजे टायर बरे आहा, कित्याक जेजू हे सगळें सामावता. पूण तो पासून सांगता उजार करूंक नाय, नाजाल्यार ते कोटयतले. गाडी घरा कडेन दवरली भाव भयणांनो, इश्ट हालिफा दिसा बॅटरी डावन जाली तेंची. डावन पडटली. गाडी घरान आहा, चलयनाय, फायदो घेवंक ना. कितक्या जाणांचे काजार जाला हांगर? कितके जाणां काजारी आहा हांगर? काजारान तुमकां गिफ्ट मेळ्ळें? गिफ्ट मेळ्ळें तुमकां काजाराक? मेळोंक ना कोणाक तुमकां गिफ्ट दिवंक ना, जाल्यार आतां दिवया. सिस्टर खंय गेली? सिस्टर शर्मिला गेली. गिफ्ट तुमकां दिवंक ना आसल्या काजाराक, नाल्यार आमी दिवया, आमी स्पॉन्सर करूया गिफ्ट. गिफ्ट दिलें तुका काजाराक, भाव भयणांनो लोक कितें करता, मोगान दिता. आपणाचे उगडासाक तुका काडून मोगान दिता. ते तुवें गिफ्ट काडलें आनी दवरलें. फायदो कितें त्या गिफ्टाचो? गिफ्ट घेतलें आनी एका रूमान घालून दवरला. फायदो कितें त्या गिफ्टाचो? वॉशिंग मशीन घरा कडेन आहा तुज्या, हातीन कापडां धुता. फायदो कितें वॉशिंग मशिनाचो? कोत्ता भाव भयणांनो आमी, नाल्यार पवित्र आत्म्याचो आदार मागोंक ना, नाजाल्यार फायदो कोणाचो? देवसाराचो फायदो करता. पवित्र आत्म्याक उलो मारपाक जाय. देवाचें उतर हांगर तुका सांगता, तूं जें कूड जाण आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, पूण ह्या मंदिराक आमी व्हॅल्यू दिवंक ना. कोविडाच्या टायमार खंयची इग्रोज चालू आसली? कोविडाच्या टायमार खंयची इग्रोज चालू आसली? आनी हांवें हें सांगया म्हटलें, म्हाकाय खबर ना न्हू, सांगया तेंची ती चॅपल चालू आसली. ती म्हणूंक लागलें ना ना ब्रदर आमची चालूच आसली म्हणूंक लागली. म्हणटच म्हाजो एग्जाम्पल थंय फेल पडलो.
कित्याक ती म्हणूंक लागले ना हांगूर आमचें चालू. पूण 99% इगोज्यो बंद आसल्यो भाव भयणांनो कोविडाच्या टायमार. आमी मोबायलाचेर मिसां आयकताले, मोबायलाचेर आमी देवाचें उतर आयकताले. कित्याक मिटिंगी जायनासल्यो, इगोज्यो बंद आसल्यो. पूण एक इगरोज चालू आसली ती तुजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर हें बंद पडोंक नासलें भाव भयणां. आनी हें पवित्र आत्म्याचें मंदीर कोविडाच्या टायमार वाडलें आनी चडलें. उगडास कर. देवाचें उतर कोविडाच्या टायमार चडलें आनी देवाचेर फोकस कोविडाच्या टायमार लोकांचो सुबेज केलो. जेन्ना प्रॉब्लेम येता तेन्ना फोकस आमचो देवाचेर शिफ्ट जाता. उगडास कर. कोविडाच्या टायमार आमचें हें मंदीर सगळ्यांहून एक मंदीर जें बंद पडलें आनी हें मंदीर बंद पडना भाव भयणां. तेका लागून कूड आमची सांबाळून दवरूंक जाय. कूड दुसऱ्या कामाक आमी उजार करपाक जाय. हें मंदीर तुजें. इगोजेन वयता तेन्ना तूं कितें करता? सिगरेटी ओडटा, बियरीचे बॉटली घेवन वयता. इगोजेन वयता पळय तेन्ना हांगूर कोण येयला आतां बियरीची बॉटल घेवन, कोण घेवन येयला ड्रग्स, कोण घेवन येयला हांगा. कित्याक आमकां खबर आहा न्हू हें देवाचें मंदीर म्हणून. हांगूर ज्या जाग्याचेर 5-6 जाणां देवाच्या नांवान एकठांय जाता थंयसर म्हणटा देव आपूण आसा. ज्या जाग्याचेर देव आसा तेन्ना तूं कितें ही इकारी वखदां घेवन येतलें हांगूर? म्हणटकूच हे कुडीक आमी कित्याक विकारी वखदां दिता? कित्याक दितात भाव भयणां? नियाळ कर. ती सांबाळपाक जाय आमची कूड. देवान तुका आपणा भाशेन रचलो. यू आर इन द लायकनेस एंड इमेज ऑफ गॉड. जेजूच्या रुपान तूं आसाय, देवाच्या रुपान तूं आसाय. आनी देवान आपूण जेन्ना बापाय कडेन गेलो तेन्ना तुमकां एक पवित्र आत्मा धाडला. ह्या पवित्र आत्म्याक भाव भयणांनो उलो मारा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट स्क्रिप्चर. पूण सोमी आनी ताच्या एकवटान जियेतात ती एकाच जिवान जियेतात. पुतून टायटल इम्पॉर्टंट. आय एम वन स्पिरिट विथ गॉड. आय एम वन स्पिरिट इन गॉड. आनी भाव भयणांनो हें हांव शिकयता, हें जें हांव शिकयता तें हांव प्रिंट करतलो. हे म्हाजे 3 टॉपीक आहा जे हांवें सिस्टर शर्मिलान बसून आमी तयार केल्या. आनी हे 3 टॉपीक हांव सिस्टर शर्मिलानी हांवें म्हाज्या बायलेकूय सांगलेले. कित्याक इंग्लीश मातशी हांव इंग्लीशीन मास्टरी आहा म्हाजी. म्हणटकूच हांवें दुसऱ्यांचो हेल्प घेतलो. कित्याक म्हाका हांव मास्टर न्हू इंग्लीशीन म्हणटकूच हांवें दुसऱ्यांचो मातसो हेल्प घेतला. सिस्टर शर्मिलाचो घेतला. शी इज अ सायन्स स्टुडंट. म्हाज्या बायलेचोय घेतला कित्याक इंग्लीश मातशी करेक्ट करपाक. हेजें हांव प्रिंट करतलो भाव भयणां. हू आय एम इन क्रायस्ट. म्हाजी इन्व्हेंटरी जेजू क्रिस्तान कोण पळय ती. म्हाजी इन्व्हेंटरी तर म्हाका जेजू क्रिस्तान कोण पळय ती खबर ना भाव भयणांनो. नाजाल्यार कितें हाडलें काय ना, खंय गेलोय खंय ना. हें आयकलां तुमी? कितें हाडलें खंय गेल्लो ही म्हणणी बरी खबर. जॅक एंड जिल जाणां तुमी? जॅक एंड जिल कित्याक जाणा आमी आजुनूय? सिस्टर जनिना तूं जाणा न्हू जॅक एंड जिल? पूण सिस्टर जनिनाक स्क्रिप्चरूय तयार खबर. लिवींग बायबल तो. ते बेश्टे ती वाचता कित्याक वर्ड टू वर्ड जावपाक जाय म्हणून. हयत ती आपणाच्या उतरांनी तुका ती स्क्रिप्चर सांगूंक शकता. प्रेज गॉड. हांगूर देवाचें उतर म्हणटा आय एम वन स्पिरिट विथ गॉड. आय एम म्हणजे हांव. एक जेजू क्रिस्तान एक आत्मो. जेन्ना क्रिस्ताचो आत्मो म्हाज्या भितर येता आनी देवाचें उतर म्हणटा वी आर जॉयन टू क्रायस्ट. जॉयन म्हणजे आमी एक जाला.
पवित्र आत्मो म्हाज्या आत्म्यांक येयला आनी सील केला. म्हणटत कितें जालें? सील म्हणटकच भायल्या कवरींग पवित्र आत्मो, भितर म्हाजो सील केलो. म्हणजे हांवें वान, आतां वान केलो म्हणटकच समज हांवें हो धरलो, फाटलो तुका दिसती पडना, कित्याक हे दोगूय एक जाले. म्हाजो आत्मो आनी पवित्र आत्मो एक जाला भाव भयणांनो. आय एम वन इन स्पिरीट. तेका लागून देवा वांगडा कनेक्ट करपाक म्हाका आतां इजी जालो. जेन्ना आमी आदल्या कोरारान आसले, मनशा भितर पवित्र आत्मो आपणाचें काम करतालो, वयतालो भाव भयणांनो. नव्या कोरारान पवित्र आत्मो तुज्या भितर परमनंट ना. आयज येयलो पातकान जियेताय म्हणून तो सोडून वयतलो ना. तूं पातकान जियेताय तेन्ना तुका सांगतलो, पळय वाट चुकलाय, भायर सर, वाट चुकलाय, भायर सर. शिटकायता, कंडेम करिना, शिटकायता तुका, भायर सर, भायर सर, वाट दाखयता. पळय जेजूचेर सोत मान. जेजून कितें केलां तें पळय. कित्याक जॉन 14:26 कितें म्हणटा, तो आमच्या उगडासा काडटलो. जेजू कितें उलयलां तें आमच्या उगडासा काडटलो. तुका उतर उगडासा काडटलो. जेजून तुज्या खातीर कितें केलां तें उगडासा काडटलो. आनी जेन्ना जेजून कितें केलां तें तुज्या उगडासा काडटलो तेन्ना तुजे दोळे ओपन जातले. यू विल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. देवाचें उतर जावन आसा तें सोत, जेजू जावन आसा तें सोत. आनी जेन्ना तूं हें सोत आपणायतलें तेन्ना तुका सुटका मेळत. आमी जेजू क्रिस्तान एक भाव भयणांनो. In Christ, I am one in Christ, one. माझ्या भितर जो आत्मो आहा तो इज नॉट अ बेबी स्पिरीट. बेबी स्पिरीट म्हणल्यार येते बेबी म्हणटा पळय, कित कोत्ता म्हणटा पळय, त्याच टायमार उलयले पळय ते. त्याच टायमार उलयले, पवित्र आत्मा तेच्या तोंडांतल्यान उलयले. बेबी हेका म्हणटा बेबी स्पिरीट. पूण जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान आसता तेन्ना यू आर नो लॉंगर बेबी स्पिरीट. यू आर एज जीजस इज सो आर यू इन दीस वर्ल्ड. जसो जेजू तसो तूं. 1 John 4:17. एज जीजस इज. आनी कंप्लीट जावपाचें कांय ना भाव भयणांनो. यू आर कंप्लीट. Colossians 1:9. यू आर कंप्लीट इन क्रायस्ट. कंप्लीट जावपाचें कांय ना. यू आर ऑलरेडी कंप्लीट. आनी हे इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो. आपूण जेजू क्रिस्तान कोण? हांव चिंता ना म्हाज्या भितर उतर म्हणे आहा. तुज्या परफॉर्मन्साचेर जेजू ना. तूं जल्मोन पासून नासलो जेन्ना तो मेला पळय, तो ऑलरेडी तुज्या आत्म्यान तो डिपॉझीट करून घेतला. जेन्ना तूं आपणायता तेन्ना सगळें रिफील म्हणटा पळय ते. पेट्रोल कवर जाल्या उपरांत कितें करता आमी? रिफील करता. हांगूर एकदां फिलींग आहा तें आनी कवरूच जाय. आनीक येता. लिवींग वॉटर्स व्हांवत रावता. झरयो कवर जावपाचें ना. जेजून कितें केलां पळय तें. सासणाच्या सासणांक ताणें कितें केलां पळय तें. ह्या 6 दिसांनी भाव भयणांनो. आनी ताका लागून जेनेसीस 1 म्हाजो फेवरेट टॉपीक. जेनेसीस 1 म्हाजो फेवरेट टॉपीक. जेन्ना तूं नवी रचना जाता, हो दोस हांव विसरलो, जेन्ना तूं नवी रचना जाता, सुरवातीक कितें आसलें? कांय नासलें. सगळें नवें केलें जेजू. उलयलो आनी घडून हाडलें. जेन्ना तूं जेजूक आपणायताय, तूं नवी रचना जाताय. पुत्तून आदावांक लागून देवान तुका भायर घातलेलो बागेंतल्यान. ज्या दिसा तूं जेजूक आपणायताय, पुत्तून बागेंत भितर येता. You are in the presence of God. How you know you are in the presence of God? Holy Spirit is inside of you. You are in the presence of God. In the presence of God, every mountain shall melt like wax. पूण हांवें तर हो देवाचें उतर तर आपणाक ना. हे म्हाजें देवाचें उतर तो म्हाज्या कुशव्यान, म्हाजे कुडीन तर मात सांगना. नाजाल्यार कितें जातलें? मिरेकल म्हाका दिसती पडचें ना. कित्याक हांवें आपणाक ना हें उतर. हांवें तोंडांतल्यान उलयलां पूण आपणाक ना. द वर्ड हॅज नॉट बिकम फ्लॅश इन.
व्हेरी इम्पॉर्टंट भावा भयणांनो, जे देवाचे उतर तूं उलयताय ते आपणावपाक, त्या उतराक वेंग मारपाक, ते उतर तुज्या भितर मास जावपाक, ते तुजें खाण जावपाक, हें इम्पॉर्टंट. आतां देवाचें उतर म्हणटा द प्रेझन्स ऑफ गॉड. म्हाजी कूड कोणाच्या प्रेझन्सान आहा? पवित्र आत्मा म्हाज्या भितर देव तेज्या प्रेझन्सान आहा. म्हाज्या भितर दुयेंस रावंक शकना. हें उतर आपणानच जाय, तेन्ना मिलाक पळयता. आनी आयज थोड्या लोकांक हांव सांगतलो, आनी सिस्टर शर्मिला तेंचेर मागणी करतली. थोडे म्हाज्या मनान आहा पळय ते, म्हाका पवित्र आत्म्यान आनी ऑलरेडी सिस्टरीक सांगला तूं कोणाचेर मागण्या करतली पळय ते आसा. हांगा येवच्या पयलीं जो देव म्हाज्या कडेन उलयला त्या त्या भयणींचेर हांवें ऑलरेडी सांगला कोण सिस्टर कोणाचेर मागणी करतली पळय ती. सांग सोदता ते एक जेजू क्रिस्तान आमी एक, सेपरेट ना. तुजो आत्मो आनी जेजू क्रिस्ताचो आत्मो एक, कंप्लीट. कांयच उणें ना भाव भयणांनो आमच्या भितर. तूं मानून घेताय पळय तेन्ना तूं अनुभवतलें. मानून घेवपाक जाय. देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें मानून घे, अनुभवतलें. मानूंक ना जाल्यार अनुभवतलें कशें. गोवान तर आपणाच्या बायलेक आपणाक ना जाल्यार तेंचें रिलेशन बरें आसतलें न्हू. गोवान आपणाचे बायलेक आपणाक ना, बरें रिलेशन आसतलें तेंचें. सदांच मोगाची उतरां, टेवट्यो, मोगाच्या टेवट्यो. टेवट्यो आयकला तुमी? टेवट्यो आयकला सिस्टर? टेवट्यो, मोगाच्या टेवट्यो आयकला? टेवट्यो जायत रावतले न्हू, कित्याक आपणाक ना. पूण समज आपणाय लाय नाजाल्यार गॅरंटी 99% आपणाय लाय नाजाल्यार ती फामील आनी तो घोव बायला एका मनाची. म्हाजे बायले भितर आनी म्हाज्या भितर कन्फ्युजन केन्नाच आसा. ती म्हाका कितें सांगता तेजें तर म्हाका तर पटना, हांव तिका सांगता. पूण आमचे भितर केन्नाच कॉन्फ्लिक्ट ना, केन्नाच ना. हांव म्हणना की नात म्हणना, आसता. पूण आमी दोगांय जाणां एका मनाची जावपाक जाय. लास्टाक आमी एका मनाची जातली. एका मनाची जाल्या उपरांत तो प्रॉब्लेम तुमचो सॉल्व. हांव म्हणना की 100 टायम 100 आमी एका मनाची आसता, पूण लास्टाक आमी एका मनाची जातली कितेंय डिस्कशन. तेन्ना तुका सक्सेस मेळटलो. एका मनाची जावपाक जाय, वन एकॉर्ड. आनी देव म्हणटा वेन यू ऑफ वन एकॉर्ड आय कॅन नॉट स्टॉप वॉट दे आर सिकींग. आनी हांवें एग्जाम्पल दिल्लो जेनेसीस 11:6 and 7. जेनेसीस 11:6 and 7 हांवें एग्जाम्पल दिल्लो ऑलरेडी. तुमी मागीर वाचा जेनेसीस 11:6 and 7. एग्जाम्पल दिल्लो. एका मनाचे जेन्ना जाले तेन्ना देव आपूण देंवलो आनी तेंकां कन्फ्यूज केलें, कित्याक दे हॅड वन लँग्वेज अँड वन मायंड. पूण तेंचे इंटेन्शन्स रॉंग आसले. टावर बांदपाक, सर्गार वचून देवान तेंकां कन्फ्यूज केलें. इफ यू हॅव वन मायंड, गॉड इज ऑलवेज गोइंग टू लिसन टू अ प्रेयर दॅट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड. ताका लागून नव्या करारानूय मॅथ्यू 18:19 म्हणटा, इफ टू अग्री ऑन एनीथींग इट शॅल बी डन बाय माय फादर इन हेवन. काजारान कितके विटनस लागता काजार जावपाक? 2 विटनस. कोर्टान गेल्या उपरांत 2 विटनस. आनी म्हणसर हितून वचपाक जाय 2 विटनस. सगल्याक 2 विटनस. 2 विटनस म्हणजे कवरन परत 2 विटनस आहे भावा भयणांनो. आनी जेन्ना जेजू स्नान घेतलो तेन्ना 2 विटनस आसले. कोण? पवित्र जेजून जेन्ना स्नान घेतलो तेन्ना 2 विटनस आसले. कोण?
सर्गीचो बाप आनी पवित्र आत्मा. सर्गीचो बाप आनी पवित्र आत्मा दोन विटनस. आनी सकलूय विटनस जाय ते जॉन द बॅप्टिस्टान दिलो तेजे शीस जेजूचे शीस विटनस जाय. ताका लागून बॅप्टिजम घेतना कितें करता, एक 4-5 लोक तरी आसता न्हू, दोगांचे सिग्नेचरी घेता न्हू. विटनस काजार जातना विटनस करार. ताका लागून मॅरेज इज अ कवनंट, बॅप्टिजम इज अ कवनंट, कॉन्फर्मेशन इज अ कवनंट. पूण कवनंट सर्टिफिकेटूच केल्या, काळजाचो कवनंट जावंकूच ना. द रियल कवनंट इज द change inside of you. That is the covenant. तुजो तो चेंज भितरल्यान जावना, भायलेच तो तुवें केले, आउटवर्ड सगळे आउटवर्ड केले नाल्यार भाव भयणांनी चेंजीस जावचे ना. आनी ताका लागून आमकां हे देवाचें उतर गरज आमकां साफ करपाक. प्रेज गॉड. नेक्स्ट स्क्रिप्चर. कितको जालो टायम? नेक्स्ट स्क्रिप्चर. कित्याक पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे सोरेस्पराचें मन कोणें तरी वळखून काडलां. कोणाच्यान ताका बूत दिवंक जाय आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. कितें मेळ्ळां आमकां? क्रिस्ताचें मन. I have the mind of Christ. What statement important? I have the mind of Christ. म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. For who has known the mind of the Lord? कोणाक जेजू क्रिस्ताचें मन कळोंक शकता? सा पावलो म्हणटा कोणाक कळोंक शकता जेजू क्रिस्ताचें मन? हे संवसाराक कळतलें जेजू क्रिस्ताचें मन. जे संवसारा फाटल्यान धांवता पळय तांकां जेजू क्रिस्ताचें मन कळतलें काय म्हणटा. हू शॅल इन्स्ट्रक्ट हिम? कोण ताका सांगूंक शकता? देवा कोण सांगूंक शकता? पूण बट वी हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट. आमकां जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. भाव भयणांनो, हेज्या पयलीं हांवें सांगलेलें, ही टेस्टमनी हेज्या पयलीं सांगलें. Powerful scripture. I have the mind of Christ is a powerful scripture. जायत्या धाकट्या भुरग्यांक हांवें हे देवाचें उतर दिलें. म्हाज्या चेडवाची टेस्टमनी सोयेन सान ताका हे देवाचें उतर दिलें. म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. सोयेन स्टार्ट जालें 35% चडूचशे टच करून बरें बसून आपणाचें बोड उजार करून 40%. एसीसीन पावले 61%. ट्वेल्थाक पावले 90.5%. Don't scripture. I have the mind of Christ. I can do all things to Christ Jesus who strengthens me. माझे चेडू हे मलायका, ते मिलोश्का जे ही टेस्टमनी दिला, हे मलायका, हे देवाचें उतर घेवन हांव ताका सदांच म्हणटा यू हॅव टू सीक द होली स्पिरीट. ते म्हणटा डॅडा आय एम स्पिकींग इन टंग्स. हांव अन्य भाशेन उलयता एग्जामीक वयता पळय तेन्ना. आतां एंट्रन्स एग्जाम आन्सर केली. लास्ट टायम 13 येयल्ले दिवना ताका एडमिशन. 25, 26, 27 तांकां मेळ्ळें एडमिशन, ताका मेळोंक ना. म्हणटकूच हांवें म्हटलें आसूं तूं काय उलयना काय. हांव गेलो कोणाक मेळलो असो तो म्हणूंक लागलो कोर्टान घाल. हांवें म्हटलें बरें हांव कोर्टान घालता आनी मॅटर थंयसर सोंपयलो. कोर्टान हांवें घातलें भाव भयणांनी, कोर्टान हांवें घातलें. पूण हांवें कोर्टान घातलें तें सर्गीच्या बापायचें.
वर्सभर आमी एकूच उलयले, हांव, म्हाजें चेडूं, म्हाजी बायल आनी म्हाजी भुरगीं. ते हे टायम फर्स्ट 3 येतले. वर्सभर आमी उलयली. फॉर 1 year we said, this time she will come in the first 3. हे टायम ते पयले 3 येयले, तिसरे येयले. हे एंट्रन्स एग्जाम. कित्याक? देवाचें उतर. I have the mind of Christ. I can do all things to Christ Jesus who strengthens me. टंग्सान उलो. हांव तुमकां किंगडम कीज सांगता. I have the mind of Christ. ह्या स्क्रिप्चरान एक भाव उत्तर प्रदेशाचो हिंदी उलयतालो. म्हाका ताणें, हांव JCLांतले हेल्पलायनांतल्यान हांवें कॉल घेतले आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हाजो डॅडी म्हणूंक लागलो सगल्यो वस्तू भायर उडयता आनी शेवटून मागता, गायें सवता, आपणाचे बायलेक गायें सवता, आमकां गायें सवता, जायती तोडफोड करता. हांवें म्हटलें आख्खी फामील तुमची एकूच म्हणा. ताका पळयता पळय तितके टायम आनी तुमी म्हणत राहा ताका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. ही हॅज द मायंड ऑफ क्रायस्ट. ही हॅज द मायंड ऑफ क्रायस्ट. 2 दीस भाव भयणांनी 2 दीस तेणी डिलिजसली 2 दीस ती बॉम्बार्ड करीत रावली. तुका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा, तुका जेजू क्रिस्ताचें मन, जेजू क्रिस्त. तिसऱ्या दिसा भाव भयणांनो कंप्लिटली डिलिवर्ड फ्रॉम दीस स्पिरीट, कंप्लिटली सेट फ्री. आनी तेणें आपणाची टेस्टमनी दिल्ली आहा. टेस्टमनी ऑफ ब्रदर लॉरेन्स म्हणून म्हाज्या इंग्लीश चॅनलान आसा. 3 दिसांनी भाव भयणांनी. तिसऱ्या दिसा कंप्लिटली सेट फ्री. 2 दीस म्हटले. आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट. पावरफूल देवाचें उतर हे 6 पावलून बरोवन दवरलेलें आहा आनी हें आपणावंक जाय आमी. कित्याक देव जेजू क्रिस्तान तेजें मनूय आमकां आसा. जेजू क्रिस्ताचो आत्मो तर आमच्या भितर आहा जाल्यार तेजें मनूय आमच्या भितर. आमकां कितें जाणवाय ना म्हणून आमकां सगळी जाणवाय जेजू क्रिस्तान मेळटा. वी आर नॉट इनकम्प्लीट, वी आर कंप्लीट इन क्रायस्ट. उगडास जरा भाव भयणांनो, आमी चिंताव आमचीशीन जावचें ना. पूण जेजू म्हणटा जो कोण म्हाज्या भितर आहा तो सगळें करूंक शकता. देवाचें उतर पुतून जॉन 15 म्हणटा, द वन हू अबायड्स इन मी एंड आय अबायड इन हिम, ही शॅल बेर मच फ्रूट. विदाउट मी ही कॅन डू नथिंग. 15:7. म्हजे सवे रेगून रावशात आनी हांव तुमचे सवे रेगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. हेला लिव्हिंग बायबल. म्हणटत कितें जाता, जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान आहा, जेजू क्रिस्त आमच्या भितर रिगला, एक हो आमी भाव भयणांनी हें झाड घेवया. त्या झाडाची तर खानी मारली, नेक्स्ट विकान आमी पळोवया ती खानी मेल्ली आसतली. पूण जो मेरेन ती खानी ह्या झाडान आहा ती फळ दिवंक शकता. जो मेरेन आमी जेजू क्रिस्तान आहा तो मेरेन आमी जेजू क्रिस्ताची फळां दीत रावतले. आमकां मेहनत करपाची गरज ना, जेजू क्रिस्तान ती फळां येतली. आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट म्हणजे तेंच. जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान आहाय तुका जेजू क्रिस्ताचें मन आहा, जेजू क्रिस्तान तूं सगळें करूंक शकता. इम्पॉसिबल कांय ना भाव भयणां. जेजू क्रिस्तान जो कोण आहा ताका इम्पॉसिबल कांय ना. आनी आमकां एक टायम दिसता कुडीन म्हाज्या जायते प्रॉब्लेम आहा, जायते म्हाजे प्रॉब्लेम म्हाजे कुडीन आहा आमकां दिसता. पूण जो मेरेन तूं देवाचेर तुजो नियाळ करिनाय आनी जो मेरेन तूं मानून घेयनाय जेजू क्रिस्तान हांव कंप्लीट म्हणून, जेजू क्रिस्तान म्हाजी पेकोणी ऑलरेडी तुमचो फारीकपण तेजें दिलां, म्हाका फकत मागोन घेवपाचें आहा. डी हांवें घातली, टायमार फळ मेळटलें. सिस्टर प्रिसिला लास्ट टायम हांगर येयल्ली, फर्स्ट टायम सिस्टर सिमित्रान टिचींग दिला पळय तेन्ना, आनी ती आपणाचे टेस्टमनीन सांगताली तुमकां कोणाक खबर नासली आनी आमकां खबर नासली खऱ्यांनी. ती म्हणटा आपणान
पुत्तून आपणाक ते स्टार्ट जाल्ले, ताका स्कीन इन्फेक्शन आसलें तें पुत्तून स्टार्ट जाल्लें. पूण ह्या टायमार तेणें तोंड आपणाचें ओपन केलें तें देवाच्या उतरान, सैतानाच्या उतरान एग्री जालें ना. नेक्स्ट टायम येयले आपणें देवाचें उतर दिलें तेन्ना कंप्लीट क्लियर. कित्याक जालें? कित्याक देवाच्या उतराक आपणायलें. सैतान मांडण्यो हाडटा भाव भयणानो. तुमी चिंती नाका तुमकां प्रॉब्लेम, तुमकां प्रॉब्लेम आहा, म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना. प्रॉब्लेम हे सगळ्यांक आसता आनी प्रॉब्लेम घालपाचें काम तेजें चालूच आसता. देवाचें उतर आयलो तुका काडपाक तो तेजो फूल प्रोसेस चालू आसता. पूण तेका आमचेर पदवी ना, आमी तेका एंट्री दिवंक शकता. आनी ज्या टायमार तूं तुज्या तोंडांतलीं उतरां तूं क्लियर दवरतलो, सैतान तुज्या तोंडांतल्यान उलोवंक सोदता ती तूं उलोवचो ना. ब्रदरान सांगला पळय, येयल्लें ताका टिशन, डेथ इज ब्युटिफूल. एक्सेप्ट करूंक ना तेणी, रिजेक्ट केलें, परत धाडून दिलें. येयल्लें एमेझॉनान सांग, परत धाडून दिलें एमेझॉनान, डेथ इज ब्युटिफूल, तूं घे. एक्सेप्ट करूंक ना म्हणून तो भवायकी दिली आसतना आपणाची. आमकां तेच भाव भयणांनी सैतान आमकां टी शर्ट आनी आयडीनी devil@123, undertaker@123 आनी कसली उतरां भाव भयणां. F लँग्वेज, B लँग्वेज, C लँग्वेज, कसली लँग्वेजीची आयडी क्रिएट करता. उणको आमी काडटा. सैतानाक आमचेर पदवी ना. आमच्या भितर देवान इतकी सेक्युरिटी सिस्टम घातलेली की सैतानाक आमचेर पदवी ना. आमी एंट्री दिवंक शकता. कोण आपणाचें घर बांदता ती दारां ओपन दवरता. आनी तुमी आतां कितलीं जाणां दारां ओपन दवरून येयल्यात हांगा, सारकी ओपन दवरल्यान कोणें येवपाचें, चोरपाचें आनी वचपाचें. आमी सारकी सेक्युरिटी धरून ती सुण्यान सोडून येयला ते तुमी राका. कितें करता आमी? फूल सेक्युरिटी आहा न्हू आमची. आमच्या घराक आमी फूल सेक्युरिटी. कोण CCTV घालता, कोण सुण्यांक पोसता, घर आमी लॉक घालता, सगळी सेक्युरिटी. ही देवान आमच्याय भितर सगळी सेक्युरिटी घातलेली आहा. ज्या टायमार तूं तेज्यो मांडण्यो आपणायताय तेन्ना तुज्या भितर जागो तयार जाता. तेन्ना तुज्या भितर तयार जाता. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. फुडल्या विकान मागीर कंटिन्यू करुया. Praise God. कोणाक कितें मागणें करपाचें आहा? कोणाक मागणें करपाचें आहा? सिस्टर तूं यो फुडें. तूं हांगा रे. You also come. Anna, you also. आणि कोण आहा? ही दोगां जाणां ऑलरेडी देवान म्हाका सांगला. आनी ती तेंची मिलाक पळयतली आनी ती गोंयाकी दितली. ऑलरेडी मागच्या पयलीं सांगता. ती तेंची मिलाक पळयतली आनी ती गोंयाकी दितली. Praise God. Hallelujah. बाब भयणांनो, मागच्या पयले एक विश्वास तर फारीकपण जेजून ऑलरेडी केल्ल्या, पेकोणी आमकां ऑलरेडी दिल्ली आहा. कुरपा तेजी व्हांवता. आमी कुरपान फकत आमचो भावार घालता आनी आपणायता. यो सिस्टर तूं. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता, आमच्या सोम्या दुनिया आनी आमच्या सरवंडारा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमच्या भितर देव.
आनी देवाचें उतर म्हणटा मार्कोच्या 16व्या चॅप्टरान 20व्या अवस्वरान की जेन्ना देवाचें उतर आमी परगट करता तेन्ना ओचोऱ्यां घडोवन येतली. हो ओचोऱ्याचो टायम जावन आसा आनी ह्या वेळार जेजू तुज्या बोलोदीक जे तुवें आमच्या त्या खुर्सार केलाय, आमच्या खातीर जेन्ना तूं खुर्सार तो मेलाय, ऑलरेडी तुवें आमचे पातकांचें फारीकपण केलाय, आमचे दुयेंसाचें तुवें फारीकपण केलाय, आमचे शिरा वाहले तुवें आमकां निवाळ्ळे आनी सगळे सैतानाच्यो मांडण्यो तुवें तोडून उडयले, सगळ्यो सांखळ्यो तुवें तोडून उडयल्याचे आनी बापायच्या फुड्यान वचपाक आमकां तुवें वाट तयार केल्या. आनी ह्या वेळार पवित्र आत्मो ह्या वेळार ह्या जाग्याचेर आपणाचें काम करता. जेन्ना संवसार जेजू तूं रचतालोय तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा पवित्र आत्मो त्या जाग्यार भोंवतालो. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या देवाचें उतर उलयता तें तूं घडून हाडटाय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. ही सगल्या भयणांक आनी ह्या भुरग्याक तुवें ह्या वेळार पेकोवणी दिल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कसलेंय तेंचें सिट्युएशन आसूं, ह्या सिट्युएशनान आनी ह्या मेळ्या आत्म्याक हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हुकूम घालता, तुमकां ह्या भुरग्याचेर आनी ह्या तुज्या भुरग्यांचेर सगल्यांचेर कसलीच तुमकां तेका सैताना तुका अधिकार ना. तुका हुकूम घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, वच आनी दर्यान पड. परत आनी तांकां त्रास करूंक येनाका. तिजान आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, तांकां जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. जेजू क्रिस्ताचें पवित्र गोत ह्या वेळार तेंच्या भितर गोवता आनी सगल्यो सैतानाच्यो मांडण्यो तोडून उडयल्या म्हणून देवा तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कित्याक तुजें उतर म्हणटा रेवलेशन 12:11 तुज्या पवित्र रक्तान आमकां सरोवण मेवल्या आनी ह्याच वेळार जेजू तुज्या पवित्र गोत तांकां सुटका दिल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कसलेय तेंचो प्रॉब्लेम आसा ह्या वेळार जेजू तूं हे आख्खे तुजे पोरचेक हात लायताय. कोण उबी आहात आनी कोण बसल्या तांकां तूं हात लायताय पवित्र आत्म्या. ह्या वेळार कसलेय तेंचे कर्जाचे थेवे आसूं ह्या वेळार जेजू तूं तेंचे सुटका दिताय. कित्याक तूं सुटकेचो देव, तूं मोगाचो देव. तेंच्या भितर तुजो मोग व्हांवता. ह्या वेळार तुजी शांती तेंच्या भितर व्हांवता, तुजी खुशालकाय तेंच्या भितर व्हांवता, तुजी शांती तुजो मोग तेंच्या भितर व्हांवता आनी तांकां तुवें कंप्लीट डिलिव्हरन्स दिलाय म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. जेजू तुका अर्घ आनी महिमा की तुवें त्या खुर्सार सगळें कबार केलें आनी आमी हें स्वत मानलां आनी आमी जाणान जें मागलां तें आमकां मेवलें म्हणून आनी सगल्यांक तुवें पेकोवणी दिल्या म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. सगळीं जाणां हांगर आहान तांकां तुवें कुडीची पेकोवणी दिल्या, ओथमीक पेकोवणी दिल्या आनी तांकां पयशांची पेकोवणी दिल्या. तेंच्या भितर कांयच आनी उणें ना जेजू. कित्याक जेजू क्रिस्तान आमी पूर्ण जाल्लीं आसा. वी आर कंप्लीट इन क्रायस्ट जीसस. आनी तुजी माखणी जेजू तेंचेर हांव उलयता, तुजो फावर तेंचेर हांव उलयता, तुजे बेसांव हांव तेंचेर उलयता, तेंच्या पिणक्याच्या पिणक्यांचेर हांव उलयता. तुज्या पवित्र रक्तान जेजू हांव तेंकां मागता, तेंकां आनी तेंच्या फॅमिलींक हांव मागता जेजू. तुजे आंज बोडवे सोडटा जेजू की सगल्यो सैतानाच्यो मांडण्यो आहा त्यो तेंचे कडल्यान पयस कर जेजू. ह्या वेळार तेंच्या फॅमिलीचेर कसल्यो आडखोडी आहात ह्या वेळार जेजू तूं तांकां वाट तयार करता. कित्याक जेजू तूं जाण आसाय ती वाट, तें सोत आनी तें पुनर्जीवन. ह्या वेळार हो भाव जो खुर्चेर आसा जेजू तुज्या नांवान तुजी ताकद तेच्या भितर व्हांवता. ह्या वेळार तेची हाडां तुवें कंप्लीट नॉर्मल केल्या, तेजे मसल सगळे लूज जाले जेजू क्रिस्ताचे नांवान. तुजो पावर तेच्या भितर ह्या वेळार काम करता पवित्र आत्म्या.
सगळी हाडां तेजी कंप्लीट नॉर्मल जाल्यान सगळे मसल्स तेजे लूज जाला जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आनी तुजी ताकद जेजू तेज्या भितर व्हांवता, तुज्या पवित्र आत्मा तेज्या भितर व्हांवता. आनी सगळी मागणी तुवें आयकल्या म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ही आमी सगळी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Lord, for your wounds, for your compassion. Thank you, Lord, whatever are their hearts and intentions, Lord, we are Christ. I praise you and I glorify you, Lord, for all this. In Jesus' mighty name, never again to be burned into the body. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. She's got purpose. Jesus, you You are there. He told me about my med teacher.